नमस्कार. हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त शिक्षक, लेखक, साहित्य मोगी तुमकां सगळ्यांक हांव रजत हेगडे माये मोगाचो आनी उर्बे भरीत येवकार दिता. इश्टानो, 1925 हे वर्स कोंकणी साहित्याच्या इतिहासांतले भांगराचे वर्स अशें आमी म्हणल्यार जाता. ह्याच वर्सा कोंकणीतले नामनेचे लेखक ज्ञानपीठकार रवींद्रबाब केळेकार आनी लोककवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांचो जल्म जालो. आयज 2025 आनी 2025 वर्सा कोंकणी सरस्वतीच्या आंगणात कितलीशीच नवी आनी आधुनीक स्वरुपाची प्रयोगशील अशी पुस्तकां उजवाडाक येतना आमी पळयतात. अशेंच एक नाविन्यपूर्ण स्वरुपाचे पुस्तक आयज तुमच्या सगळ्यांच्या भेटेक येता. रवींद्रबाब केळेकार हांणी म्हणलां, सत्यान चल, उतराक वजन येतलें, चारित्र्याक तेज येतले. अशेच एक व्यक्ती जाणी सदांच सत्याचो मार्ग आपणायला, जांचे उतराक आनी जांचे लिखणेक एक वेगळीच धार आसा आनी जांच्या चारित्र्या कडल्यान प्रेरणा घेवन कितलेशेच विद्यार्थी आनी लेखक घडल्यात अशें आमचे सगळ्यांचे आदरणीय प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर. तांणी बरयल्ल्या आनी संजना पब्लिकेशन्स हांणी प्रकाशीत केल्ल्या ल्हायो आनी काटमुयो ह्या विनोदी ललित संग्रहाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमी सगळे हांगा जमल्यात. तुमकां सगळ्यांक हांव परत एक फावट उर्बे भरीत येवकार दिता. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां मानेस्त म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात कार्यावळीचे अध्यक्ष, नामनेचे लेखक भौमानाधिक उदयबाब बेंद्रे. तशेंच मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेचे कादंबरीकार भौमानेस्त देविदासबाब कदम. मानाचे सोयरे आनी पुस्तकाचे उलोवपी म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेचे लेखक, गायक, प्राध्यापक डॉक्टर पूर्णानंदबाब च्यारी. हांव मागतां लेखक प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर तशेंच प्रकाशक भौमानेस्त दिनेशबाब मणेरकार हांचे लागीं आमच्या सगळ्या मानेस्तांक घेवन मानान माचयेर येवचें. हांव सगळ्या लागीं विनंती करतां, ताळयांच्या सांगातान आमी आमच्या मानेस्तांक व्यासपीठाचेर येवकार दिवया. सगळ्यांक व्यासपीठाचेर हांव येवकार दिता. कार्यावळ सुरू करता आसतना हांव मागतां संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भौमानाधिक दिनेशबाब मणेरकार हांचे लागीं तांणी येवकाराचे उलोवप करचें. देव बरें करूं रजत बाब. तुमकां सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स आनी भालचंद्रबाब गांवकार हांचे वतीन मन काळजा सावन येवकार दिता. माचयेर आज हांगा उपस्थित आशिल्ले अध्यक्षपदार स्थानापन्न जाल्ले आमचे काळजांतले कोंकणी मनीस भौमानेस्त उदयबाब बेंद्रे, आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे नामनेचे कादंबरीकार भौमानेस्त देविदासबाब कदम, आमचे आनीक एक मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंदबाब च्यारी आनी आयच्या पुस्तकाचे लेखक भौमानेस्त भालचंद्रबाब गांवकार हांकां सगळ्यांक हांव मन काळजा सावन येवकार दितां. भालचंद्र बाबाचें संजना पब्लिकेशन्सान काडिल्लें हें दुसरें पुस्तक. हाजे पयलीं ह्याच हॉलांत तांचें पनवत हें पुस्तक आमी प्रकाशीत केल्लें आनीक खूब तेंप सगळे प्रसिद्धी पासून पयस उरिल्लो एक कोंकणीतलो बऱ्यांतलो बरो साहित्यकार. हांव तर म्हणन की ताजें नुकसान कोंकणीक जालें, कारण फाटलीं इतलीं वर्सां भालचंद्र बाबाचें साहित्य उजवाडाक आयलें ना. कारणां कितें आसूं, पूण लोकां मेरेन तांचें साहित्य सातत्यान पावपाक जाय आशिल्लें, तें पावपाक थोडोसो कळाव जालो. म्हणून येदोळच हांवें भालचंद्र बाबाक म्हळें की निदान वर्साक एक तरी पुस्तक म्हाका तुगेलें मेळपा जाय. मदीं विसव घेनाका, कारण फाटीं विसव घेतलो तो खूब जालो आनी मागीर तुगेलो लेखनाचो टेम्पो देंवता. सो वन्स अगेन पब्लिकली हांव मागता भालचंद्र बाबा कडेन की वर्साक एक तरी पुस्तक संजना पब्लिकेशन्साक तांणी दिवचें आनी आमकां तें उजवाडावपाक मेळचें. तांचें आयचें पुस्तक एक मार्मीक पुस्तक. तांणी टोपण नांवान हें सदर सुनापरान्तांत बरयल्लें आनी तेन्ना उदयबाब त्या
दिसाळ्याचे संपादक म्हणून आशिल्ले. खंयच्याय राजकीय परिस्थितीचेर किंवा राजकारणाचेर बरोवपाक अथवा सामाजीक जी परिस्थिती आसा ताचेर बरोवपाक एक धाडस लागता आणि तें धाडस त्या काळार भालचंद्र बाबान दाखयल्लें. आज काळ बदलला. आज कोणी एक बसून शब्द राजकारणाचेर उलोवपाक किंवा सरकाराचेर उलोवपाक भितात आनीक परिस्थिती तशी आसा की अशें कितें उलयलें जाल्यार किंवा कितें चुकलां तें बाबा तुगेलें चुकलां म्हणून सांगलें जाल्यार ताजो भलतोच परिणाम जाता. हाजोय अणभव आमी हालींच घेतला. हांव तुमचो चड वेळ घेना. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी भालचंद्र बाबाक आयच्या पुस्तका खातीर परबी भेटयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिनेश बाब, कोंकणी पुस्तकां सातत्यान उजवाडा हाडपी आनी तशेंच नव्या लेखकांक माची फावो करून दिवपी अशें एक व्यक्तिमत्व म्हणल्यार दिनेश बाब मणेरकार. हांव मागता सगळ्या लागीं तांचे खातीर आमी जोरान एक फावटी ताळयो मारया. देव बरें करूं. इश्टानो, शाळेत शिकतना हिंदी भाशेंतली एक कविता ह्या वेळार म्हाका याद जाता. ती अशी आशिल्ली की छोटी सी बगिया में देखो कितने रंग जमाते फूल, छोटी सी बगिया में देखो कितने रंग जमाते फूल, सबके मन को मोहक लगते हैं हसते और मुस्काते फूल. फुलां ही आमचे मन भुलयता, फुलयता आनी प्रफुल्लीत करता. उतरांनी येवकार चाललोच आसा. आतां आमी फुलां भेटोवन आमच्या मानेस्तांक ह्या वेळार येवकार दिवया. हांव मागता बाब आदित्य गांवकार हांच्या लागीं की तांणी आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस उदयबाब भेंब्रे हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. फुडले सुवातेर मागता बाय संजना देवारी हांचे लागीं तांणी कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस देविदास बाब कदम हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. तशेंच मागता बाय वंशिका गांवकार हांचे लागीं तांणी पुस्तकाचेर उलोवपी तशेंच मानाचे सोयरे भोवमानेस डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांकांय फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. आयच्या पुस्तकाचे लेखक प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर हांकां फुलां भेटोवपाक हांव आपयता बाब अनीश बेरे. तांणी आमचे सगळ्यांचे आदरणीय तशेंच मार्गदर्शक प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर हांकां फुलां भेटोवची. तशेंच मागता बाय सुजाता कांबळी हांच्या लागीं तांणी भोवमानेस दिनेश बाब मणेरकार हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. तशेंच सूत्र संचालकाक येवकार दिवपा खातीर आकाश गांवकार म्हजे कडेन आसा. हांव मागता तांचे लागीं तांणी सूत्र संचालकाक येवन येवकार दिवचो. ताचे शिवाय ही कार्यावळ मुखार वचपाक शकना. कार्यावळीची सुत्रां सांबाळपी रजत हेगडे हांव मागता सुजाता लागीं ताणें रजत हेगडे हाका फुलां दिवन येवकार दिवचो. देव बरें करूं. इश्टानो, खंयचेय एक नवें पिक्चर जेन्ना रिलीज जाता तेन्ना ताचो ट्रेलर सगळ्यान पयलीं येता आनी तो ट्रेलर पळयतकच आमकां ते पिक्चर पळोवपाची एक उमळशीक तयार जाता. आयज प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर हांचे एक नवें पुस्तक आमच्या सगळ्यांच्या भेटेक येता आनी ह्या पुस्तकान कितें आसतलें हो प्रश्न म्हाका दिसता म्हज्याच मनांत न्हय तर आमच्या सगळ्यांच्या मनांत हांगा उप्रासला. तर ह्या पुस्तकाचो एक ट्रेलर आतां तुमचे मुखार येता. आयचे कार्यावळीचे मानाचे सोयरे तशेंच ह्या पुस्तकाचेर उलोवपी डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी आमकां ह्या पुस्तकाची हांगा वळख घडयतले. संगीतकार, गीतकार, नाटककार, सूत्रसंचालक, कवी अशी विविध तासांची तांची वळख आसा. चिंगार, भजन मन अशी तांची पुस्तकां तशेंच अंकतरंग हो एकांकी संग्रह तांचो प्रकाशीत जाल्या. चाणक्य, अश्वत्थामा, इतिहास.com, फेरयेंतलो खेळ अशी दर्जेदार नाटकां तांणी कोंकणी रंगमाचयेर सादर केल्या. 12 म्युझिक आल्बम तांणी संगीत मोगी आनी रसिक प्रेक्षकांच्या भेटेक हाडल्या. साबार संस्थांच्या विंगड समितींचेर तांणी वावर केला आनी सद्याक साहित्य अकादमीचे गोवा प्रतिनिधी आनी सल्लागार मंडळाचे वांगडी म्हण ते वावर करतात. हांव ह्या वेळार मागता डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार आपले पुस्तकाचेर उलोवप करचें. ह्या लायो आनी खाटमयो ह्या
वमानाधिक बालचंद्र गांवकर हांच्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात ह्या व्यासपीठाचं प्रतिष्ठा जावन आसनस्थ आशिल्ले आमचे आदरणीय उदयबाब नमस्कार करतो. ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आमचे साहित्यीक देविदास कदम नमस्कार. आणि सातत्यान प्रकाशन पर्व चालू दवरून आमकां एक उमेद उर्बा आणि एक नवे नवे साहित्याचे प्रयोगशील संग्रह दिवपी आदरणीय दिनेश बाब संजना पब्लिकेशनचे सूत्रसंचालक रजत हांगा सभाघरांत उपस्थित आशिल्ले साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर ज्येष्ठ कवी माधवबाब बोरकार, शब्दकोशकार दामोदर घाणेकार आसात, मंडळाचे हांगा कोंकणी मंडळाचे प्रकाश कवी प्रकाश नायक आसा, पंढरीनाथ परब आसा, फाटल्यान जे.के. गांवकर सर माया आसा आनी भालचंद्राची सगळी घरची मंडळी तशें आमचे साहित्यीक इश्ट सगळ्यांक नमस्कार. कोण तरी पुस्तक बरयता तो आपले पद्दतीन बरयता, कोण तरी त्या पुस्तकाचेर उलयता तो आपले पद्दतीन उलयता, कोण तरी आपलो समीक्षा करता तो आपले पद्दतीन करता. मागीर सभाघरांत बशिल्ल्यांक दिसता की तें अशें जावंक जाय आशिल्लें तें तशें जावंक जाय आशिल्लें आनी मागीर त्या पुस्तकाचेर चर्चा यात्रा सुरू जाता. त्या चर्चा यात्रेचो समारंभ सुरवात करपाचें काम पुस्तकाची वळख म्हणून म्हजे कडेन दिल्लें आसा. पुस्तकूच व्हडलें आसा, इतलें जड आसा, 256 पानांचें पुस्तक, 256 पानांचें आनी 60 वेगळे लेख प्रकरणां अशें. विशय केन्ना केन्ना कॉमन दिसता पूण प्रत्येक विशयांत वेगळे वेगळेपण हाडून आमकां एक नवो दृश्टिकोन दिवपाचो काम त्या पुस्तकान दिलां. ताजेर उलोवप म्हटल्यार वर सुद्दां पावचें ना, इतलें बरें विवेचन करपाक वाव आसा अशें. तरी आसतना हांव उलयतना घडये म्हजें चड वाडटा आसत जावं कमी पडटा आसत मानून घेवचें. लायो आनी काटमुयो सटायर अशें म्हटलां ताणें इंग्लीश ट्रान्सलेशनांत आनी मुखार म्हटलां विनोदी ललीत. आतां विनोद आपले परीन आनी ललीत आपले परीन अशे दोन जॉनर एकठांय जाता आनी एक सोबीत सुंदर रसायण मिस्तूर जावन बरे तरेन आयिल्लें पुस्तक आमचे भेटेक येता. बालचंद्र मुळान काव्ययात्री कवी, संवेदन हेरपी, मर्म पारखुपी, नेमक्या उतरांनी आपले म्हणणें जोखून मोगपी, कमी उलोवपी जोखून उलोवपी, जोखून बरोवपी असो आमच्यांतलो एक लेखक. महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण प्रणाली भितर तो स्वता आमचो ज्येश्ठ गुरू, वडील टिचर आमचो. तांणी फुलां आनी फुगट्यो आमचे कडेन कोंकणीची परंपरा आसा म्हणपाची. फुलां आनी फुगट्यो आमचे कडेन सुरंगां आनी नारगां म्हणपाची फाटभूंय आसा. आमचे कडेन जाय काय जुय म्हणपाची फाटभूंय आसा. च्या पिवू काय जीव दिव म्हणपाची परंपरा आसा. अशा वेळार लायो आनी काटमुयो असो एक प्रवाहांतले एक नांवांचे एक आमचे कडेन काडली जर ह्या नांवांची पुस्तकां अशी कित्याक आयली आनी ही नांवां अशी कित्याक पडल्या आसात की हाजेरूच जर चर्चा केली जाल्यार ताजेर एक बरो एक वेगळो प्रबंध जावं येता. पूण अशा फाटभुंयेचेर आज लायो आनी काटमुयो अशी शीर्षकाचें हें येता. आतां हें शीर्षक कित्याक हाचेर विचार करतना हें काय तें हें सुचोवपाक आसूं येता वा जिणेंतलो विरोधाभास दाखोवपाक आसूं येता जावं जिणेंतली तफावत दाखोवपाक आसूं येता. यत्न आसा अशें म्हणचें पडटलें. प्राचार्य भूषण भावे हांची प्रास्ताविकी भाष्य हाका लाभला, जाका आमी ब्लर्ब म्हणया. प्रास्ताविकी भाष्य ह्या पुस्तकाक लाभला आनी उपरोधाची धार आशिल्लें पुस्तक, पूण लौकिक द्वेषाची न्हय तर निखळ विनोदाची देग आशिल्लो नर्म विनोद बालचंद्र खेळयता. उत्कट संवेदनशील मनीसच असो मेकळो आनी निरागस विनोद करूंक शकता अशें भूषण भावे म्हणटा आनी ते तंतोतंत तांकां लागू जाता. नण्णी हो तांचो एक लेख आसा. वाघ ना त्या गांवांत कोलो राजा जालो म्हणटकच अशेंच जावपाचें अशें तांचे भितर वाक्य आसा. हांच्या पुस्तकांनी लेखांनी अशें दिसता की कांय म्हणी परंपरागत म्हणी आसा त्यो हातून येताच, पूण त्या भायर स्वता ताणें बरयला भितर तातूंत म्हणी आनी ओपारी ह्या प्रतिश्ठेक
पावपाक शकता अशे तरेची वाक्यां तांची स्वताची हांगा आयली आसा. हांगासर एक पुस्तक परीक्षण बरयलें म्हणटकच समीक्षक जाता, एक कविता बरयली म्हणटकीर कवी जाता, एक नाटकुरें बरयलें म्हणटकीर नाटककार जाता, एक कथा बरयली म्हणटकीर कथाकार जाता. मागीर इनामांच्यो राशी पडटात, ते राशीन जीव फुगार जाता, मागीर तो काचवेता आनी बरोवपाचें सोडून दिता. हो उपरोत पळयात, हो उपास पळयात. म्हणजे बालचंद्र सरळ सांगचे परस अशे तरेन विनोदी रितीन सुचकतायेन सांगता, कितें तरी सुचयता. ह्या पुस्तकांतल्योच गजाली घेवन हांव उलयतां, पूण साहित्याच्या इतिहासान ते अमर उरता हेंय तितलें खरें. नाका तें जाय थंय जाय तशें जायना. वस्तुस्थितीचें निरीक्षण, ताजे फाटलें मर्म भालचंद्र ज्युस्त सोदून काडटा. समीक्षा साहित्याच्या मळार वाडिल्ली नडणी काडून आदार करता ती समीक्षा, पूण टिका कोणाक सोंसना. लायांच्या राशींनी सगळे सुस्तावल्यात. आतां लायो म्हटल्यार तोखणायो अशें लेखकानूच हांगा क्लियर केल्लें आसा. आनी काटमयो म्हटल्यार टिका, हेंय बी ताणें हांगा सुचयिल्लें आसा. दोशदर्शन दाखोवप आनी टिकेंतल्यान तिका दाखोवप हो ताचो हेतू आसा ह्या सगळ्या लेखनांतल्यान. काटमयो म्हळ्यार टिका वा दोशदर्शन साहित्याच्या मळार तेंच, तशें राजकीय सामाजीक शिक्षणाच्या मळारूय तेंच चल्लां. हे विशीं बालचंद्राक मातशी खंत आसा आनी खेदूय आसा. मागीर टिकेन निर्णल्लें मन चैतन्यान भरचे खातीर ते म्हणटात, खंयच्याय मठांत बी वचचें न्हय, जण एकल्यान आपलो मठ निर्मुचो, जो स्वामी खासा आपुणूच आसतलो बद्ध. हें अशें उलयल्या उपरांत एक लेख तो सोंपयता तेन्ना आमकां दोन याद जाता. गौतम बुद्धाचो स्वांत चैतन्याचो मंत्र आनी दुसरो आमचे कडेन फामाद जाल्लें एक नाटक चैतन्याक मठ ना. चैतन्याक मठ ना नाटक आपलें भरत वाक्य सोंपयतना नाटक अशें एक वाक्य आसा, चैतन्य आसता सळसळत्या वाऱ्यान, खळखळत्या वज्रान, खरें म्हटल्यार चैतन्याक मठूच ना. अशे तरेचें भरत वाक्य दिवन पुंडलीक नायक सोंपयता. तशे तरेचो टिका करता, दोश दाखयता आनी निमाणे कडेन दिकाय दाखयता असो विशय संपूर्ण पुस्तकान बालचंद्रान आमकां कळयल्लो मेळटा. समाजाक सर्वसमावेशक समाज म्हणून एकठांय रावून आडसर जाता तो जातीचो. ह्या जातीवादीचेर एटीस ताणें बडयो मारल्यात. हो जातीवाद ताजेर टिप्पणी करतना बालचंद्र म्हणटा, शिकिल्लो आसूं अडाणी, दोतोर वा अधोगाद, विचारवंत वा अविचारी, ताची गुमटी म्हणजे मानगूट जातीच्या खुट्याक बांदिल्ली असता. हें वाक्य बालचंद्राचें म्हजें न्ही. जातीच्या खुट्याक बांदिल्ली असता आनी मागीर तो जातीक सोडिना आनी जात ताका सोडिना. हें खरें वास्तव हें. अशे तरेन विशयाक विस्तार दिवपी जाती प्रमाण संमेलनां, शिश्यवृत्त्यो, भोवमान सुवाळे, राजकारण, सरकारी येवजण्यांनी केल्ले भोवमान, जाती जमातीचे वाटे अशे मजेशीर संदर्भ रंगयत बालचंद्र मुखार वता. आनी हे संदर्भ खंयचे ते सांगून न्हय, वाचून न्हय आनंद घेवपाचो, तर खरेंच पुस्तकान भितर रिगूनूच आनंद घेवपाचो. जात नाही ती जात अशें मराठींतलें वाक्य आसा. तशे तरेचे जात नाही ती जात हें टायटल जर ताणें जातीवाद काडून तें सुद्दां दवरलें जाल्यार जुप्प चपकल ताका लागतलें. इतली मार्मीक विवेचन ताणें जातीवाद आनी समाज रचना आनी सोशल इंजिनियरींग हाजेर वेवस्थीत रितीन बरयल्लें आमकां मेळटा. तितलो विशय जालेच मनमुक्त आस्वाद घेवचो तर खोचक आनी सूचक रितीन बालचंद्र खंयच्या उतरांनी कितें सांगता हें सांगून समजुचें ना. ते खातीर पुस्तकूच वाचचें पडटलें असो म्हजो तरी आग्रो आसा. सर्जनशील सकारात्मक टिका तांच्या लेखनाचे खाशेल्यान डिस्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम आनी कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम ही दोन आंगां. हांगा बालचंद्र आमकां दिसता तो कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम आहे. ताज्या भितर केन्नाच कोणाचो दुस्वास ना आनी वायट वांकडे जरी उलयलो तरी ते निटायेर हाडपाचे हेतू आनी भावना तातूंतल्यान प्रगट जाता. ह्यो दोन तुलनेन बालचंद्र कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजमाचो मार्ग धरता. जे भाशेन म्हणी ओपारीचे भांडार खूब, ती भास गिरेस्तूच, पूण तेच बरोबर ती सर्जनशीलतेची उर्जा आस्पावन राविल्ली भास. हें हें पुस्तक वाचतना आमकां खिणाक जाणवता. कोंकणी भास ताका आडवाद ना हें खिणाक जाणवता. बालचंद्र ज्या ग्रामीण आनी
आद्य दायजाच्या मुशींतल्यान वाडला घडला त्या संस्काराचे अर्क तांच्या भाशा शैलींतल्यान आमकां दिसता. वास्तवीक भास विज्ञान, समीक्षा शास्त्र, साहित्य शास्त्र हाजेर बालचंद्रान बहुत रितीन गांभिर्यान बरयल्लें आसा. ती भाशा शैली ताणें वेगळे रितीन कळयल्या. पूण जेन्ना तो कविते कडेन येता, गांभिर्यान बरोवपी बालचंद्र कविते कडेन येता, कथेंत येता, तेन्ना तो उठून दिसतात भाशा शैली आनी ताणें घेतिल्ली कथानकां जावं ताणें घेतिल्ले विशय आनी विशयांक दिल्लो आशय हे नदरेंतल्यान. पूण लायो काटमयो संग्रहान तर तो सकस दिसता भाशा शैलीच्या नदरेंतल्यान. भास अशे तरेन आयल्या सहज दिसपट्टे जिणेंतले लोक आनी दिसपट्टे जिणेंतली निरीक्षणां पळोवन दिसपट्टी भास सहज रितीन कोणायकूय समजतली, सुटसुटीत रितान काना मनान वतली अशे तरेची भास ह्या संग्रहांत आमकां पळोवपाक मेळटा, वाचपाक मेळटा. दुडवांची रक्कम दुपेट करून दिता म्हणून सांगपी एजंटाच्यो ऑफरी ताणें खूब पळयल्यो. ताणें एजंट नांवाचो स्वतंत्र लेखन केलातूच, पूण दुसऱ्या एका लेखनान एजंटाचेर बरीच ताणें मारल्या बडयो. आनी एजंटाच्या लोकांक ताणें लाखांक कोटींक हांव भुल्लुसलो ना त्या वक्तार हांव नाक मारून घेतलो आसलो. जे कोण एजंटाचे गरयेक फारवले ते माथ्यार हात धरून करंदाय मारता, तांकां बाबड्यांक बाप्पाय ना, पुडवेय ना, कळंतरूय ना आनी मुदलूय ना. एकाच ल्हानशा बरपाट्यान पॅरेग्राफान भाशेचे वेगळे वेगळे तरेन चलत आयिल्ले दिसपट्टे जिणींतले फ्रेम्स आनी फ्रेजीस कशे तरेन येता तेजी एक देख हांवें हांगा दिल्ली आसा. अशी तांची शैली. देख म्हूण घेतली तर पुस्तक कितलें मचमचीत आसूं येता हें ताजें रूच घेतल्याकूय कळटलें. तो सुवात पुस्तक घेवन वाचलें तर कळटलेंच. कांय लेखकांची शिर्शकां ताणें अशे तरेन केल्यात. मुयेचो दोंगर, शिता फुडें मीठ, बी तशें भात, वड्याचें तेल, सुण्याची शेपडी, सुचक शिर्शकां आसा. आनी मजा अशी बालचंद्राच्या लेखनान जो विशय ते घेता ते भावना खंयच त्या विशयाक घास मारून ती ग्रीप घेवन निमाणे मेरेन आमकां थंय मेरेन व्हरून सोडटा. पाल्लाळपण दिसना, निमाणे कडेन लांबच्या लांब दिसता, पूण इतली प्रवाही आनी सहज सुलभ भास आसा आमकां तो पयल्या शब्दा वयल्यान निमाणे शब्दा मेरेन बोटाक हात धरून भोंवडावन हाडटा आपल्या लेखनात. हें ताजें खाशेलपण. आतां बालचंद्राक टिकात्मक नदर आसा ते नदरेन तो बारीक नदरेचो अशें हांव म्हणन. खूब जाण बारीक नदरेचें वेगळें कॉनोटेशन आसा. बालचंद बाब बारीक नदरेचो. खंयच्यान आयली तांकां ही नदर ते स्वतंत्र म्हणटात, ते स्वताच म्हणटात. म्हजो आजो तांचें मत म्हजो आजो एक अक्षर शिकूंक नाशिल्लो, पूण ताका टिकात्मक नदर आशिल्ली. आज्या पणज्याचें दायज मौखीक परंपरेचो काळ धरून लिखीत परंपरे मेरेन चलत येवपी हो बालचंद्र एक प्रतिनिधी. तो तांचो ह्या सगळ्या भाशेचो खणखण म्हणटा पळय ते उतर हांव वापरता. तो खणखण आमकां ह्या पुस्तकान, लायो आनी काटमयो पुस्तकान जंय थंय दिसता आनी हुमूंक मेळटा. ही काटमयो पुस्तकांतली खाशेलीपणां. टिकात्मक नदर ही टिकात्मक नदर सामाजीक, व्यवहारीक, सांस्कृतीक प्रदूषण, मानवी स्वभाव गुणांतलें प्रदूषण, स्वार्थी, मतलबी, ढोंगी वृत्तींनी मातयल्लें खातोण ह्या सगळ्यांतल्यान बालचंद्र सोदता आनी आमच्या मुखार एक वेगळी वेगळी प्रकरणां मांडटा. कुड्डो भावार्थाचेरूय ते स्फोटक उजवाड घालता. ते फाटीं रावना, धाडसान उलयतात. टिकात्मक नदर लेखान आज्याची खबर सांगतना भुता, खेता, देवचार, गाडी, भगत, भट, प्रसाद, स्वामी असे संदर्भ घेत स्वामी भक्तांक दोळे धापून ध्यान करपाक सांगता आनी आपूण दोळे उक्ते दवरून बायल मनशाचे आंग पेटा अशें बेधडक वाक्य घालता. ही एक प्रवृत्ती आसा. हांगा वायट आसा तशें बरें आसा, पूण ही एक प्रवृत्ती, त्या प्रवृत्तीचेर ताणें बडी मारिल्ली आसा. ही जातीवादक विशयांतल्यान मांडिल्लो प्रवृत्तीचेर उजवाड तो धर्मवादक विचारा मेरेन पावला. बुरख्यांनी घालून दवरप आनी आपूण मात दोळे उगडून पळोवप हांगा मेरेन मानवी प्रवृत्ती कडेन तो बोट दाखयता. ताणें बरोवंक ना भितर, पूण थंय आमकां सुचत जाता. सगळ्यांक लागूनय ती एक प्रवृत्ती. जे बरे तरेन आसात, वायट ते वायट ती प्रवृत्ती आपल्या बायलांक सांगला त्या प्रमाण सांबाळून दवरपाचें, आपल्या बायलांक धापून दवरपाचें आनी दुसऱ्यांच्या बायलांक पळोवपाची ही जी मानवी प्रवृत्ती आसा हें सामाजीक खातोणांतलें खातोण
ताजेरूय बालचंद्रान बेधडक उजवाड घाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ताजी एक देख हांगा आमकां दिश्टी पडटा. बालचंद्राचे टिकेन केन्ना बुड्डण सुट्टा कळना. हे बालचंद्राचे लेख अशे आसात, हातून हांगा जमिल्ले इतले जाणांनी समज ते वाचले जाल्यार हें म्हाका लागता, तो म्हणटलो हें म्हाका लागता. पण आमी आमची उणेपणां केन्ना उलोवन दाखयना. पूण अशें कोणें उलयलें म्हाका लागलें जाल्यार म्हाका भितरले भितर बुड्डण सुट्टा, म्हाका दादोड येतात कसले तरी. तशें बालचंद्राचें लिखाण आसा. केन्ना बुड्डण सुट्टा, केन्ना दादोड फोफेता. नाक्षांनी रक्तां काडपी स्वताचीच अशी रक्तां काडची इतले आमी बुचकायत रावतात स्वताक तातूंतले विचार आयकतकच, तातूंतले लिखाण आयकतकच. तशी ती टिका दाखोवपी आसता, केन्ना केन्ना संतुलीत भुमिकाय घेता. देखूनच ते देवे गौडान पंतप्रधान जावपाच्या वेळार देवाक रेड्याचो बळी दिलो. नेपाळच्या ज्ञानेंद्रान भारत भेटेर आयलो तेन्ना 3 मोनजातीक बळी दिलो. तांची ती देवावयली श्रद्धा, पूण आमकां ती अंधश्रद्धा दिसता. ती वेगळांक मेळना अशें तांचें स्वताचें मत. ते खातीर श्रद्धा अंधश्रद्धे पासून पयस सरावपी तिसरे जातीचो पुरस्कार ते करतात. ती मनीसपणान भरिल्ली जात. मनीस तयार जावपाची गरज आसा अशी तांची आस्त आसा. जातीवादाचेर टिका करपी बालचंद्राचे लेखणेंतलो एरर कितें आसूं, पूण जातीवादीचेर टिका करपी तिसरी जात कित्याक मागता काय, घडये तांकां म्हणपाचें आसत तिसरी विचारधारा निर्माण जावची. घडये तांकां म्हणपाचें आसत तिसरो विचार करपी समूह गट निर्माण जावचो. आनी अशे तरेन विचारधारेचो प्रवाह लायो काटमुयो संग्रहाचे खाशेले गुण जाल्यात. आकृतीबंद मांडावळ पळयतना केन्ना मुक्त छंद काव्य येता काय दिसता, कारण ताची ती आकृतीबंदाची मांडावळीची पद्दतूच तशी आसा. सरळ गद्य लिखाणाची मांडावळ ना, पद्य लिखाणाची मांडावळ आसा तशी. कारण ही लिखाणां रायबारी ह्या टोपण नांवान ते पयलीं काटमुयो लायो काटमुयो सुना प्रांतान बरयताले आनी 3 वर्सां सातत्यान ते बरयताले. पूण त्या खबरापत्राची गरज वळखून आनी त्या खबरापत्रान दिल्ली मांडावळ ताणें हांगा सांबाळ्ळ्या हें तितलें खरें. वाचता हांव काव्य वाचता काय ललीत लेख वाचता हो भास निश्चितूच तांचें हें लिखाण वाचतना आमकां जाता. देखून हांव म्हणन प्रत्येक लेख मांडावळीच्या नदरेन एका वेगळ्या उफाड्याचे लेख थरल्यात, वेगळ्या उफाड्याचे लेख थरल्यात आनी ते ताजें खाशेलपण आमकां हांगा दिसता. वायट दीस लेखान साहित्याक आपले वायट दीस हाचेर भासाभास करतना कांय वाचिनात ते बडबडटात. म्हणजे कितें म्हणटात ते, जे कोण चड वाचिनात ते चड बडबडटात अशा आशयाचो सूर ते काडटात. आनी खूब हाचेरूय बडी मारता. वैचारीक साहित्य कोणूच वाचिनात अशें तांचें म्हणणें. वैचारीक साहित्याक वायट दीस आसा काय असो तांचो एक सूर आसा. वैचारीक साहित्य कोणूच वाचिनात अशें म्हणत, पूण कोण लोक वाचिनात म्हटल्यार जोक्स वाचिनात तर काय प्रश्न केले उपस्थित ताणें. बालचंद्रान आपल्या लेखान खूब कडेन प्रश्न खूब उपस्थित केल्या, खूब. आनी एक प्रश्न उपस्थित करता तो वाचतकच ताज्यो जापो तकलेन विरगळपाक लागता. बालचंद्र कितें सुचोवंक सोदता हें कळपाक लागता. असोच प्रश्न आसा ताजो. पूण लोक वाचिनात म्हटल्यार जोक्स वाचिनात प्रश्न. अगळ पगळ कितेंय मेळ्यार वाचिनात प्रश्न. पोर्नोग्राफी वाचिनात प्रश्न. पोर्नोग्राफी जाल्यार भुरग्यां सावन दात जडिल्ले म्हातारे लेगीत वाचतात. तिसरे साहित्य तसले साहित्यांतल्यान तीर कितेंय दुडू मोडूंक कितले तयार असतात म्हटल्यार मनीस अविचारी जालो प्रश्न. ते प्रश्न घालूनय काय सुचयता आनी तुमी चितात म्हणून तुमचेर सोडटा. खोचकताय पळयतात. खरेंच अशें करप्याक कुळेरूच फुटपाचो तर दादोड येवपाचे. ह्याच लेखान ते म्हणटात वैचारीक साहित्य रचपाक गंभीर स्वरुपाची शैली आनी भास जाय अशें ना. ते म्हणटात गंभीर स्वरुपाची शैली आनी भास जाय अशें ना. विनोदी शैलींत आनी चालंत भाशेन लेगीत बरें वैचारीक साहित्य तयार जावं येता. आनी तेच नदरेन भालचंद्र स्वता आपूण जसो उलयता तसो बरयता. ताणें बरयल्लें तत्वगिन्यानी भाशेंतल्यान बरोवंक ना, व्हडल्या फिलॉसॉफिकाचो आव वाडून बरोवंक ना. सादो आमच्या तुमच्यांतलो एक उलोवपी बरोवंक लागला अशे तरेन भास खेळयल्या. आनी म्हणून ती भास खेळयतना आमकां वैचारीक पावंड्यार व्हरून सोडपाचें जैत ताणें मेळयल्लें आमकां दिसता.
लायो काटमोयेच्या रुपान आमच्या हातान ते दिता आज पुस्तक. मनोरयानूय आमकां अशेच तरेन सुटसुटीतपणान विनोद, नर्म विनोद, मिस्किली आनी तत्वगिन्यान आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. हांगा चतुष्पदी बरोवपी कवी माधव बोरकार आसा. सुटसुटीतपणान विनोद आसात, पूण नर्म विनोद, मिस्किली आनी खंय खंय तरी फिलोसॉफीची धार आमकां दिल्ली आसा. बालचंद्रान अना मामरेची शैली तशीच. कांय वेळा आमकां बालचंद्रान अना मामरेची शैली निबंध आनी कथेच्या देगेर येवन रावली. बालचंद्राची शैली काव्य आनी ललित निबंध हाचे देगेर येवन रावता. हे वेगळे वेगळे प्रवाह आमच्या कोंकणी भितर आयल्यात आनी येवन परत तातूंत भर पडटा. देखून बालचंद्राक आज परत एकदां हांव परबी दिता. एक वेगळेपण तूं हांगा हाडटा आनी ह्या मिश्रणांतल्यान बालचंद्र काव्य निबंध मिश्रणांतल्यान सुंदर प्रयोग आमकां दाखोवन दितात. पुरस्कार अर्ज करून पुरस्कार मेळोवपान आनंद ना, ते काम पळोवन आपसूल मेळूंक जाय. ना तर पुरस्कार घेवप्यांक अशी अक्कल ना, तशी पुरस्कार दिवप्यांकूय अक्कल ना. हे तांचे पुरस्कार ह्या लेखांतलें वाक्य. तांच्या वाक्यांतल्यान खुबशे कितें सूचक आसता. तातूंतलें वाक्य हांव एक वाक्य तुमकां त्या लेखांतलें दाखयता, म्हणटकीर आमकां फुडें वचपाक सोंपें जातलें. पुरस्कारांची प्रतिश्ठा देंवता हाचो लेखकाक हुस्को आसा. समाज जातीन वाटून विभागून वता, सामाजीक पर्यावरणाचो तांकां हुस्को आसा. सामाजीक इंजिनियरींग तुट्टा हाचो तांकां हुस्को आसा. कुड्डे श्रद्धे भावनेन भावार्थाचे वाभाडे वतात, भावार्थ तिस्त्यो वाद्र्यो जाता भावार्थाच्यो, हें बीन तांकां हांगा सरळ रितीन दिसता. समीक्षक जावचे हे विशीं, बरे समीक्षक जावचे हे विशीं तांचो आग्रो आसा. श्रद्धा अंधश्रद्धेच्या भोंवतणांतलो घुसपगोंदळ निवळ जावचो आनी बरो समाज निर्माण जावचो, निर्मळ वातावरण निर्माण जावचें हे विशीं तांचो आग्रो आसा. आवय भास हे बाबतीन पिशे पांगुरपी आनी बुद्धीभिदाक बळी पडिल्ल्यांचे बरे चिमटे काडल्यात अशें हें पुस्तक वाचतना तुमकां जाणवतलें. फॅशन अनुकरण करून आमी कुड्डे जातात आनी आपले ते आपले म्हणून जतनायेन दवरूंक तांकां कळना. ह्या संदर्भान लेखक बरयता, काश्टी म्हणल्यार तांकां लज दिसता. काश्टी म्हणल्यार तांकां लज दिसता, पूण एखाद्रे हिप्पी काश्टी न्हेसून भोंवलो जाल्यार तांकां मागीर काश्टी न्हेसून भोंवपाक लज दिसना. अशें म्हणत स्वाभिमान भाजून खाल्ल्या मनशांक बालचंद्र बडयांनी शेपलायता आनी तांची काश्टी हातान काडून दिता. अशे तरेचें लिखाण आमकां वाचल्या उपरांत जाणवता. आनी ह्या पुस्तकान अशे तरेची थळां खूब आसा. ते वाचल्या उपरांतूच तुमकां समजतलें. हांव चड लांब वता जाल्यार कमी करता, शॉर्ट करता. महाजनांचे राटावळीन देवूय घुसपले आनी देणगी पावत्यांक विचारून देवानी पावप कशें हें थारायलें. ही बालचंद्राचें न्ही, म्हज्या गजलींतलीं 2 वाक्यां म्हाका याद जाली तांचें हें लेखन वाचतना. भावार्थ लेखान देवळांनी देवकृत्या खातीर, अभिशेका खातीर जे दर थारायल्यात, 500 रुपयाचो अभिशेक, 150 रुपयाचो अभिशेक, हे दर थारायल्यात, तांचेर ते मार्मीक रितीन भाश्य करता. मार्मीक रितीन तांची निरीक्षण शक्ती कितली बारीक हें आमकां हांगा कळटा. सर्वोच्च न्यायालयान आतां कोणाच्यानूय देवाचे पुजारी जावं येता. ह्या निर्णयाचे सूत्र धरून देवूळ, देवस्थान, पुजारी, पावत्यो, देणग्यो आनी समान हाचेर मिश्किलीन ताणें वास्तव आमकां मांडिल्लें दिश्टी पडटा. पयशे काराली पुजा असल्यार तिचें देवस्पण दीसभर चलता. पयशे काराली पुजा असल्यार तिचें देवस्पण दीसभर चलता. पूण तीच पुजा गरिबांची असल्यार 10 मिनटांनी सोंपता. हें तांचें भाश्य. देवळांनी देवस्थानांनी चलिल्लो चुकीच्या कारबाराचेर उलयता, तसो तो शिक्षण क्षेत्रांतल्या चलिल्ल्या गोंधळाचेरूय उलयता. परीक्षा मांडावळींतल्या गोंधळाचेरूय उलयता. हालींच्या तेंपार खंयच्याय क्षेत्रांत जे लोक सोबनात ते सगळे शेणिल्लीं गोरवां करमळेच्या तळ्यार म्हणटात तशें अचळय शिक्षणाच्या दारान पावतात. हें तांचें वाक्य. कित्याक लेखक म्हणटा अशें, शिक्षक पेपर काडटात आनी सांगता रित्यो सुवात्यो भरात म्हणून, आनी सगळे प्रश्न विचारून मोकळे जातात. तातूंत जापोय आसतल्यो घडये. भुरगो गोंदळटा अशेय पेपर आयज काल येवपाक लागल्या. हें तांचें मार्मीक भाश्य. मागीर भुरग्यांक खंय कितें बरोवचें तें कळना. एकल्यान तर नाका थंय घालात म्हणून बरयलें. रित्यो सुवात्यो बरोवया म्हणून ना, नाका तें घालात म्हणून अशें सांगलें सरळ.
आता गोंधळ जाता अशा शिक्षण मळावयल्या विचित्र परिस्थितीचेरूय ताणें सचित्र अशें भाश्य केल्लें आमकां दिसता. भालचंद्राल्या लेखांनी विशयाचो गाभो एका मार्मीक मिश्कील वाक्यांतल्यान हाताक लागता. देखीक लोकप्रतिनिधी ह्या लेखान लोकप्रतिनिधी हे एकाच वांगडा हजारांनी आनी लाखांनी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. जशे बशींतल्यान प्रवास करपी लोकांचे जीव ती बस चलोवपी ड्रायव्हराच्या हातान आसता, तशे आमी मतदार. गिन्यानी मनशा कडेन एक तर पयशे आसनात आनी मागीर जांचे कडेन आसात ते मोडपाक तयार जायनात. हाका लागून अडाणी राजकारण्याचे आयतेच फावला अशी विचार करपाक लावपी मार्मीक वाक्यां तांच्या संग्रहांत आमकां हांगा थंय दिसतात. भावनेचे स्वाधीन जावन लोक कितेंय करपाक लागल्यात. मनशान रागान कोणीय खंय मुतलो जाल्यार तो भोवमान पात्र जाता. हें वाक्य तांच्या. हे रितीन फुडाराक खून माऱ्यांचेय भोवमान जावं येता आनी जालेय बी येता. भोवमानाच्यो शीममरो थारावपाची गरज आसा अशा निर्णायक आपलो विचार मांडपा कडेन ते पावता. लेखक भौशीक जिणेंत खंय चवन जाला तें दाखयता, खंय चवन जाला खरूच जाल्या ती बी दाखयता आनी मातशी चुरचुरता ती खरूच, खाज येता आनी ताजेर मागीर तो आपले पद्दतीन वखदय सुचयता. भावना ह्या लेखान लोकधर्माच्या नांवान जितले चाळवतात तितलेच लोक धर्माच्या नांवान जितले चाळवतात तितले हेर खंयचेच गजालीक लागून चाळवना. खरी गजाल. हालींच आमी ताजो परिणाम घेतला. कोणे जितो मारलो, कोणे कोणाचेर आगळीक बी केली जाल्यार चाळोवपाचें सोडून त्यो गजाली ते रुचीन आयकतात. पूण जो मेरेन लोक चाळवतले तो मेरेन तांकां कोण तरी चाळोवपी चाळोवन घालपीत आसतले. हें बी वाक्य तांचे आमकां विचार करपाक लायता, आत्मपरिक्षणाच्या वाटेर व्हरून सोडटा. मोटार लेखान ते म्हणटा कोणीय समाजांत म्हजे कडेन मोटार घेवपाक जायना म्हणून आयकर अधिकाऱ्या बी भिता म्हणत. हांव भिता. म्हज्यांतलो रायबारी म्हाका सोडून वचत म्हूण हांव भिता. हांव जर मोटार घेवन रस्त्यांनी भोंवपाक लागलो जाल्यार हांव रायबारी उरतलो. हांव उरता. म्हाका एक सोयरीक जुळयतलो जाल्यार 12 जोती झरोवची पडटा. देखून मोटार म्हज्या सपनान लेगीत येता आयलीच जाल्यार येता ती नवी जोती. ती झरयत हांव सोयरीको जुळयत दीस काडटा. अशे तरेन भालचंद्र रायबारी हें नांव कित्याक घेतिल्लें हाची जाणीव करून दिता. मोटारीन बसून प्रत्यक्ष मळाचेर गांवांनी वाड्यार शारांनी भोंवना तो मेरेन निरीक्षणां जावची ना. आपल्याक विशय दिसचे ना आनी ते विशय जायना जाल्यार आपण रायबारी म्हणून अस्तित्व तगून धरचो शकचो ना. हे विचार तांच्या हांगा आयिल्ले आसा. मार्मिकतायेन भालचंद्र बरयता तेन्ना हारशाच्या मोटारीन थांबलो म्हूण जावचें ना अशा सादेपणांतल्यान ताणें भोव चपळायेन पळयला आनी भोव चपळायेन बरयला. ताजी जाणीव दिवपी पुस्तक म्हळ्यार लायो आनी काटम्यो. मोटवे कालसांव म्हज्या हिशोबान मोटव्या कालसांवाचें तत्वगिन्यान आमकां जायत्या वाटांनी बऱ्याक पडूं येता अशें तांचें वाक्य आसा. कशें एक वाक्य. एक म्हटल्यार हालीं गरमी खूब वाडल्या. कपडे वापरपाचे गजालीन बायलां परस दादले खूब फाटीं. सगळ्या दादल्यांनी मोटवें कालसांव वापरले जाल्यार कपड्यांचेर जे नाका जाल्लो खर्च जाता तो वाटावतलो. अशे तरेन मोटव्या कालसांवाच्या राजकारणाचे खोचक आनी सुचक त्रास ह्या लेखान मारिल्ले आमकां मेळटा. गंभीर विशय सहज सुटसुटीतपणान लेखक खेळयता. बायलांचो विशय, उदकाचो विशय, गांधीजी, शिक्षण अशे धरून जायते विशय भोव बरे तरेन पिडा दुयेंस दाखयत तांची लक्षणां आनी उपाय सांगीत मिश्किली आनी मुश्किली कायम दवरीत पुस्तकांतले लेख प्रगट जातात. भालचंद्र आपल्या बरपांतल्यान हांसयता. हास्य रस हो ताजो कायम आसा. ह्यो लायो काटमयो पुस्तकाचे मुखेल आसाच. विनोद निर्मिती ही शाब्दीक कोटी हातूंतल्यानय प्रगट जाता. पूण भालचंद्राच्या पुस्तकांत शब्दांचो खेळ ना. शब्द आदाराक घेता आपल्या विशय मुखार व्हरपा खातीर. शाब्दीक कोटी करून कोंकणी साहित्यान विनोदाची भर दिवपी लेखक आसात ते वेगळे आसात. श्लेश अलंकार भालचंद्राच्या ह्या पुस्तकान आमकां दिसता. अतिशयोक्ती होय बीन एक दिसता. अतिशयोक्ती म्हणजे नाका जाल्ले बरोवंक ना.
अतिशयोक्तींतल्यान जे अलंकारीक जे कितें रूप दाखोवपाक जाय भाशेचें मर्म दाखोवपाक जाय तेंय बीन आमकां हांगा दिसता. वास्तवान उतरांकडे खेळ करचे पडचे परस वास्तवान जे व्यंग मांडटा विडंबन दिसता ताचो सोद ताणें लायला. ताका लागून मनोरंजन जाताच पूण वाचक बोध घेवन मनोचिंतनाच्या पावण्यार पावता आनी देखूनच पुस्तकाक मूल्य रूप येवंक पावला, व्हॅल्यू येवंक पावला. हो मूल्य घटक सबळ जावंक पावला. व्हॅल्यूज आनी एथिक्स जंय शेणूंक लागल्यार ताजेरूच निर्शेवणेन ताजेरूच बडी मारपी बालचंद्र आज व्हॅल्यूज आनी एथीक आमकां सांबाळपाक जाय म्हूण परत परत शिटकायता. ते खचून हाडून आमकां ताजे ह्या विशयां कडेन आकर्शीत करतात. आमकां ते गांभीर्यांतल्यान हांसोळा कडेन आनी हांसोळ्यांतल्यान गंभीर जावपाचें भान दितात आनी देखून हें पुस्तक एका वेगळ्या पावण्यार व्हरून आमकां सोडटा. ह्या पुस्तकान काटमुयो लेखकान म्हटलां खरें म्हटल्यार कोसोभर लाया मदीं एक दोन काटमुयो सोडपाची तजवीज आशिल्ली पूण ती जैतिवंत जाली ना. वो अनुभव तांचो पयलीं पुस्तक पेपरांतल्यान बरयतालो तेन्नाचो आसूं. तांदळान जशे आशे तितले वेचून काडून भायर मारचे तशे भशेन जायत्यो काटमुयो हातपाय मोडून पुराय अपंगूळ जाल्ल्यो आज वळवयताना ते पळयतात आनी थोडेशे तळमळटात. सेन्सॉर जावन पयलींच भायर पडिल्ल्यो हाजेय तांकां दुख्ख आसा. काटमुयो सुनापरांत दिसाळ्यान सुमार 3 वर्सां हे सदर चलयताले. थंय संपादकीय म्हणून काही अधिकार असता ताका लागून घडये जाला आसूं येता. आतां पुस्तक रुपान येता. प्रकाशक कितलो भितर इंटरफियर जाला म्हाका खबर ना पूण ती खंत तांकां आसा की काटमुयेच्या रुपान आपूण ज्यो बडयो मारिल्ल्यो आपूण जे सांगिल्ले बेधडक ते उणें जावंक पावला हे विशींची तांकां खंत आसा. लायो त्यो तुमच्यो आनी काटमुळ्यो त्यो म्हज्यो अशें ते लेखान बरयता आनी तो लेख सोंपयता. आयज ह्या पुस्तक रुपान येवपी लायोय आमच्यो आनी काटमुळ्योय आमच्योय बालचंद बाब. डॉक्टर राधाकृष्णन म्हणटाले सुखाक सांगात लागता पूण दुखाक एकटेपणान जगचें पडटा. काटमुयो सेन्सॉर जाल्ल्याची काटमुय तुमकां आज लागल्या तर तें दुख्ख वांटून घेवपाक आमी तुमचे बरोबर आसात. लायोय घालून आज तोखणायेच्यो लायोय घालून ह्या पुस्तक समर्पणाच्या वेळार तुमच्या ह्या सभाघरांत आमी आसात. खरें म्हळ्यार निमाणे कडेन म्हणटा हांव बालचंद्रान आपल्या मिस्कील ह्या लेखान ताणें बरयलां. लेखान निमाणे कडेन म्हणटा खरें म्हटल्यार हांव मिस्कील नासून म्हाका मिस्कील म्हणून घेवचें पडटा. आपूण मिस्कील न्हीत म्हणटा तो म्हाका मिस्कील म्हणून घेवचें पडटा. म्हाकाय अजाप जाता म्हणटा. आपूण उलयता आनी वता आनी उग्गी रावता लोक हांसतात म्हाकाय बी हांसत पळोवचें पडटा अशें तांचें म्हणणें त्या लेखान. खरें म्हळ्यार हांव मिस्कील नासून म्हाका मिस्कील म्हणून घेवचें पडटा आनी तोंडार गाळ मारिल्ली कशी ती हांव मोन्यांनी गिळटा आनी हांसत रावता. आमचे कडेन एक म्हणणी आसा जावं आमचे कडेन एक तरा आसा आरे चोरा म्हणून अपुर्बायेन म्हणपाची. हांव तुमकां म्हणटा आरे मिस्किल्या म्हणून कारण आज लायो घालपाचो दीस तोखणायेचो दीस आनी आमी तुमच्या ह्या लायो काटमुयोच्या प्रवासान तुमच्या बरोबर आसा. तुमकां ह्या पुस्तकाक भरपूर आनी भरपूर परबी दिता आनी हें पुस्तक खूब बरे तरेन लोकां मदीं उरतलें विरघळत रावतलें आनी नवो नवो विचार दीत रावतले अशी आस्त बाळगून लांब केल्लें म्हणजे भाशण थांबयता. देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं सर. इश्टानो हांवें पयलींच म्हणिल्लें की पिक्चर येवचे पयलीं ताजो ट्रेलर येता आनी म्हाका दिसता समज ट्रेलरूच इतलो सुंदर आसा बरो आसा जाल्यार पिक्चर कितलें सुंदर आसतलें हाची कल्पना तुमी करपाक शकता. ह्या पुस्तकाचो आशय विशय आनी अभिव्यक्तीचेर सुंदर आनी अभ्यासपूर्ण उलोवप करपा खातीर हांव तुमकां सर चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या लागीं मागता डॉक्टर पूर्णानंद सरा खातीर आमी जोरान ताळयो मारया. देव बरें करूं. आतां ज्या खिणाची आमी सगळेच वाट पळयतात तो खीण आयला. लायो आनी काटमुयो हे पुस्तक आमच्या सगळ्यांच्या आतां भेटेक येता. हांव मागता सगळ्या मानेस्तां लागीं तांणी ह्या पुस्तकाचें ह्या वेळार लोकार्पण करचें. तुमच्या सगळ्याच्या साक्षीन आमच्या भालचंद्र बाबाचे लायो आणि काटमुयो या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले अशें हांव जाहीर करता.
ल्हायो आनी काटमुयो ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण हांगा जाल्लें आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन भालचंद्र सराक खूब खूब परबी भेटयता. इश्टानो, हे पुस्तक तयार करपाक जायत्या जाणांचो आमकां आदार लाभला, हातभार लाभला. तांचे सगळ्यांचे उपकार मानप आमी खूब गरजेचे समजतात. ह्या वेळार पुस्तकाची प्रत भेटून आमी तांचो भोवमान हांगा करपाक सोदतात. सगळ्यात पयलीं हे पुस्तक जांकां सरान अर्पण केलां ते म्हणल्यार सराचे काका आनी काकी भोवमानेस्त तुकाराम बाब गांवकार आनी भोवमानेस्त विद्याबाई गांवकार हांगा उपस्थित आसात. हांव मागता लेखक प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर हांचे लागीं की तांणी ही प्रत तांकां भेटोवची. मागता तुकाराम बाब गांवकार तशेंच विद्याबाई गांवकार हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार मानान माचयेर येवन आपली ही प्रत स्विकार करची. हे पुस्तक जर तुम्ही पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की ह्या पुस्तकाचे जे मुखचित्र आसा ते खूब सुंदर जालां आनी हे मुखचित्र जाणी तयार केला तांकांय ह्या वेळार आमी तांचो ह्या वेळार आमी भोवमान करपाक सोदतात. गोंयचे नामनेचे कलाकार, चित्रकार, नाट्य कलाकार भोवमानाधीश श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी हे मुखचित्र तयार केलां. हांव मागता कार्यावळीचे अध्यक्ष उदयबाब भेंब्रे हांचे लागीं तांणी पुस्तकाची प्रत भेटोवन तांचो ह्या वेळार भोवमान करचो. बरें करूं. जाणी हे पुस्तकाचें टंकलेखन केलां ते म्हणल्यार नामनेच्यो कोंकणी कवी लेखिका नयनाबाई आडारकर आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. हांव मागता मुखेल सोयरे भोवमानेस्त देविदास बाब कदम हांचे लागीं तांणी ही प्रत भेटोवन तांचो ह्या वेळार भोवमान करचो. पुस्तकाचे टायप सेटिंग करपी ऋषिकेश बाब आठवले आयज कांय कारणां खातीर आमचे मदीं उपस्थित नात, पण तांचे वतीन हांव मागता दिनेश बाब मडेरकार की तांणी ही प्रत स्विकारची. हांव मागता डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांचे लागीं तांणी ही प्रत ऋषिकेश बाब आठवले हांकां भेटोवची. दिनेश बाब मडेरकार ही प्रत स्विकारतात. देव बरें करूं. इश्टान, अशें म्हणटात परक्यांकय आपलेशे करपी अशी कांय उतरां असतात. परक्यांकय आपलेशे करपी अशी कांय उतरां असतात. उतरांकय पडचे कुवाडे अशी कांय मनशां असतात. केदे व्हडले भाग्य आमचे जेन्ना ती मनशां आपली असतात. आयज म्हाका दिसता जितली खोस भालचंद्र गांवकार सराक हे पुस्तक लोकार्पण प्रकाशीत करपाची जितली जाता, म्हाका दिसता ताच्या परस चड खोस हांगा जे सगळे लोक बसले सभाघरांत तांकां जाता आसतली. इतले सगळ्यांचे आपुलकेचे, सगळ्यांचे मार्गदर्शक प्राध्यापक भालचंद्र बाब गांवकार, एक संवेदनशील कवी, प्रयोगशील कथाकार, विद्यार्थी प्रिय शिक्षक म्हण तांची खाशेली अशी वळख आसा. रोजरी वाणिज्य आनी कला महाविद्यालय नावेली हांगा कोंकणी विभागाचे मुखेली आनी सहयोगी प्राध्यापक म्हण तांणी सेवा दिल्या. थाव, वावजड, दोंगराचे आंवडे, गांव नाशिल्ली वाट, पनवत, कोंकणी भाशा विज्ञान, साहित्य, एक भासाभास अशी कितलीशीच आनी अभ्यासपूर्ण अशी पुस्तकां तांणी सगळ्या रसिक वाचकांच्या भेटेक हाडल्या. तांकां कला अकादमीचो राज्य पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार, डॉक्टर TMA पै फाउंडेशनाचो पुरस्कार असे जायते प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्यात. हांव ह्या वेळार मागता लेखक प्राध्यापक भालचंद्र गांवकार सर हांचे लागीं तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचे. आयच्या कार्यावळीचे यजमान ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, मुखेल सोयरे श्री देविदास बाब कदम, खासा मंत्री आनी पुस्तकाचे उलोवपी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, प्रकाशक दिनेश बाब मडेरकार, सूत्रसंचालक तुम्ही सगळे हांगसर हाजीर आशिल्ले सगळे सोयरे, घरचीं, हे संस्थेचो सचिव नाना बेरे, आनीक सगळ्यांक तुमकां हें करता. हें पुस्तक बरोवपाक म्हाका 7 वर्सां लागलीं. 7 वर्सां पुस्तक बरयलां, लेख बरयल्यात. आनीक म्हाका दिसता हें बरोवपाक म्हजो जितलो वांटो आसा तेजे परस चड वांटो उदय वच आसा. हांव लेखक पळय जाला तो उदय म्हणून सांगून लेखक जाला. हांव पयलीं केन्ना कथा बरयतालो, 1-2 कथा बरयल्ल्यो. आनीक कथा बरयल्या उपरांत म्हाका लोक रावता कितें तरी आपणाक हें मेळटलें म्हणून, प्रोत्साहन मेळटलें म्हणून.
मी एक फावट उदयबान बरयलें बालचंद्र गांवकार एक बरो कथाकार म्हणून सुनापरांता हितून एडिटोरियांत आनीक हांवें तें वाचलें आनी म्हाका सारकें आकांत आयलो म्हाजेर म्हणजे हांव बरो लेखक म्हणटा उदयवान म्हणल्यार उदयवान तेन्ना प्रतिश्ठीत आनीक उदयवान म्हणून हांवें मागीर 100 एक कथा बरयले बरयत रावलो आनी बरयले कथा मागीर कोणी माधवान म्हाका बरो कवी म्हणलो कवी म्हणून हांव रेडिओचेर वयतालो केन्ना आकाशवाणीचेर आनी ते कवी सादर करताना पयशा खातीर वयतालो पूण कविता बरें म्हणलें माधवान नागेश करमलीन आनी तेन्ना कविताय बरोवपाक लागलो हांवें खूब कविता बरयल्यो मागीर एकांकी बरयल्यो नाट्य स्पर्धा जाली कला अकादमीक तेन्ना एक फावटान प्रायज मेळ्ळें मागीर बरयत रावलो खूब बरयलें मागीर आनी कशें तरेन कितें एक वेगळे प्रकार बरयत रावलो मागीर वावजड नांवाचें एक हें बरयलें कादंबरिका बरयली आनीक त्या भायर आनी जायते तरेचे बरयलें पूण हें बरोवप आसा तें वेगळे तरेचें हें विनोदी लेखन म्हणून बरयलां हांवें आनीक वाचप्याक तें आवडलां खूब आतां विनोदाक कितें आसता फक्त हांसपाक जाय म्हणून ना म्हाका केन्ना हांसूंक येवना कांय कांय गजाली पळयले म्हणटा म्हाका हांसपाक येना आतां कोणी निसरून पडलो जाल्यार म्हाका हांसपाक येना हांव चिंत्तां पांय मोडलो आसत जाल्यार तेजो पूण कांय फिस्स करून हांसतात रोखडे हांव केन्ना हांसना कोणी तें निसरून पडलो जाल्यार हांव हांसना हांव कितें करतां ताका म्हाका पयलीं तोंडार हात धरता तें जालां आसतलें ताका पांयाक पडना आनी केन्ना खरें जाता तेजो पांय मोडलो आसता निसरून पडटा तेन्ना केन्ना गाडयेच्यान उसरून पडल्यार कांय हांसपाक येता पूण तो मेला आसता तेन्ना पूण ते कोण चिंतिनात आतां उदयबान जो म्हाका आदार दिला तो खूब व्हड उदयबान तेजो संपादक सुनापरांतचो आनी उदयबान खूब फावट म्हाजी तोखणाय केल्या आनी त्या खातीर म्हाका बरोवपाक खूब प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी हांव बरयत रावलो मागीर म्हजे इश्ट देविदास कदम आनी पुर्णानंद च्यारी हे म्हाजे वांगडचे देविदास पयर म्हाका सांगतालो तो आपूण तुजे उपरांत बरोवपाक लागलो म्हणून म्हाका खबर ना पूण घडये खरें आसत कित्याक म्हजें पुस्तक पयलें आयलें तें 1991 ताजें 1996 भितर आयलां 96 आयलां म्हाजें 91 आयलें पयलें मागीर ही पळय गजाल आसा ती हांव केन्ना पळोवपाक वचना कोण ल्हान कोण व्हड दुसरें म्हळ्यार हांवें केन्ना पुरस्कार खातीर केन्ना बरयलें ना कांय जाण पुरस्कार दोळ्या मुखार धरून बरयतात पूण हांवें पुरस्कार खातीर केन्ना बरयलें ना आनी म्हाका मुखार पुरस्कारूय नाका पूण हांव बरयत रावतलों आनीक हें बरोवपाक तें लोकांक खूब आवडलां कोण कोण वाचलां पळय तांणी तेन्ना सुनापरांतचे लेख येताले तेन्ना खूब जाण म्हाजे उजीर वयताले तूं बरयता मरे तें तो म्हणटालो आपूण बरयता तें आनी खूब जाण म्हाजे उजीर खबर नासतालें आपणें बरोवप तें म्हणून हांव सायडीक बसलो आनी तें उजीर सांगतालें आपणें बरोवप म्हणून आनीक अशें तरेन खूब फावटी आपूण ओगी रावतालो कोणाक सांगनाशिल्लो म्हाजें बरोवप म्हणून तें आतां तें सगळ्यांक कळटलें कित्याक म्हाज्या नांवान तें बरयलें रायबारी म्हणून ना हांव तें रायबार नांवान बरयल्लें पूण आतां तें म्हज्या नांवान आसा तें म्हजें बरोवप म्हणून आतां कळटलें आतां तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन आयज मुद्दाम ह्या कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो देखून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा खूब खूब देव बरें करूं सर म्हाका दिसता सराचें उलोवपूच आयकून हे पुस्तक वाचपाची एक वेगळीच उमेद आमच्या मदीं तयार जाल्या आनी खास करून जे सरान निमणे कडेन म्हणलें रायबरी हे नांवाचें गुपीत तें आयकून तर सामकी वेगळीच उमेद तयार जाल्या कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना इश्टानो आयज आमचे मदीं मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आसात गोंयचे एक नामनेचे व्यक्तिमत्व लेखक मोमानीस देविदास बाब कदम नामनेचे साहित्यीक कथा कविता कादंबरी नाटक बाल साहित्य गीत अशे साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार खेळोवपी एक अष्टतासांचे व्यक्तिमत्व आज मेरेन तांच्यो 10 कादंबरी 2 कथा संग्रह 1 बाल नवलिका 3 कविता संग्रह प्रकाशित जाल्यात तांचे साहित्य इंग्लिश मराठी हिंदी कन्नड मल्याळम तशेंच हेर भारतीय भासांनी अणकारीत जालां तशेंच शालेय आनी महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांत ताचो आस्पाव जाता केंद्रीय साहित्य अकादमी कोंकणी भाषा मंडळ डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन कला अकादमी विश्व कोंकणी केंद्र अशा जायत्या प्रतिश्ठेच्या संस्था संघटनांनी तांच्या उचित कार्याची नोंद घेवन तांचे भोवमान घडोवन हाडल्यात तशेंच साबार राज्यस्तरीय आनी राष्ट्रीय पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात ह्या वेळार हांव मागतां देविदास बाब कदम हांचे लागीं तांणी आपले उलोवप करचें हांव उलयतना मातशें वातावरण गंभीर बी नाका बेटेच ऑपरेशन थिएटरांत गेल्ल्या भशेन दिसता तरी गंभीर
क्वांटिटी प्रेक्षक जमवप सोंपें, क्वॉलिटी प्रेक्षक जमवप कठीण. आणि आज आमच्या मुखार आसात ते सगळे क्वॉलिटी प्रेक्षक. ते उलोवप बरें दिसता. म्हाका फुलाचो गुच्छ दिलो, बरें दिसलें. दिनवास एम्मा गोल्डमॅन म्हणटात, I would prefer roses on my table than diamond on my neck. म्हणजे इतलो फुलाक महत्व आणि तातूंत तकलेक केस नाशिल्ल्या फुलाचो गुच्छ दिवप हे एक वेगळे विशेष. जाळवणदाराक दिनवास. आमचे मदीं आसतात आमचे सगळ्याचे आदरणीय उदयबाब, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, ऑल इन वन, अष्टतासी व्यक्तिमत्व. भौमानिस्ट दिनेशबाब मणेरकर म्हजे इश्ट. हो मनीस फक्त कोंकणीतली बरी पुस्तकांच उजवाडा हाडना, ताणें आनी एक मिशन घेतला की कोंकणीतली बरी पुस्तकां भारताच्या हेर भाशांनी पावोवपाचें. आणि अशें मिशन घेवपी कोंकणीतलो हो पयलो मनीस. तुमी ताळी मारनारा ताळे मारात म्हण तशिल्लो. आमची मदीं रजत आसा, हाजे कडल्यान खूब अपेक्षा आसा. ताणें बरें उंच जावपाचें, आमी अशें करून पळोवपाक जाय. हरशीं आमी ताका अशेंच करून पळयता म्हणना, उंचच आसतो. म्हणजे आनी निमाणे कडेन आमचे उत्सव मूर्ती भालचंद्र बाब. भालचंद्र बाब, तुमचे साहित्य वाचून हांव तुमच्या मोगान पडला. तुमच्या घरकान्नीक वायट बी दिसलो मू? हरशीं हांव कोणाचेर मोग बी करिना. म्हजें लग्न सुद्दां रायबारान केलां. म्हाजे मुखार बसलात भौमानिस्ट माधवभाई, भौमानिस्ट प्रकाश बाब, भौमानिस्ट घाणेकर बाब, भौमानिस्ट श्रीधर बाब, भौमानिस्ट पाचू मेनन बाब, भौमानिस्ट जयराम बावकार सर, माया मॅडम दिसना, आयल म्हणटालो तो, भौमानिस्ट भिकू बाब, आनी कोणी चुकून मागून उरलो जाल्यार माफ करचे. पत्रकार, तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो नमस्कार. 2007 ते 12 ह्या 5 वर्साच्या कालावधीत बरयिल्ले हे लेख खरें म्हळ्यार 2013-14 आयिल्ले जाल्यार आमी ज्या उत्साहान आनी उमेदीन त्या पुस्तकाचे येवकार दित आशिल्ले तितलोच येवकार आमी आतांय त्या पुस्तकाक दितले. ताचें कारण तेन्ना ते लेख जितले समर्पक आशिल्ले तितले आतांय समर्पक आसा आणि फुडारातय समर्पक उरतले. हे ते ह्या पुस्तकाचे व्हडपण. हातूंत काय ना, जो लेट पुस्तक आयलें म्हणून तशें काय ना. म्हजी दिका कादंबरी बरयिल्ल्या 6-7 वर्सांनी हांवें प्रसिद्ध केली. कबीराचो एक दोहो आसा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सौ गडा ऋतू आये फल होय. 100 बिंडली माडाक घातले किंवा झाडाक घातली म्हणून फळ तेन्ना तेन्ना मेळना, येवपाक जाय तेन्नाच मेळना. म्हणटकीर हें पुस्तक लेट जालें म्हणून तशें काय मनात धरपाचें ना. हें पुस्तक खूब मुखार वतलें. हातूंत आमचो भालचंद्र बाब फक्त हेच पुस्तक न्ही, ताचें हेर साहित्य हांवें वाचलां. त्या साहित्याच्या अनुशंगान हांव उलयतां, कित्याक हाजेर पूर्णानंद बाब भरपूर उलयला. आनीक चड उलयलें जाल्यार कदाचित अजीणय जावं येता. म्हणटकच हांव सगळे तांच्या एकंदरीत साहित्या अनुशंगान तांचे भितर जो साहित्यीक गूण म्हाका दिश्टी पडले ताजे बद्दल हांव सांगतलो.
लेखक कित्याक बरयता, साहित्य म्हळ्यार कितें, बहुतेक जाणांक खबरच नासता. हांव कित्याक बरयता आनी ताजें प्रयोजन कितें, आनी साहित्य म्हळ्यार कितें. साध्या सोप्या उतरांनी सहितस्य भावः साहित्यम, सादी गजाल. लेखक बरयता ते सत आनी असत्य, जिणेंत मनशाच्या सत आनी असत ह्या दोन गजाली भोंवतणी जीण मनशाची घुंवता, आनी ह्या सत आनी असत्याचे अंत पळोवपाचो यत्न बुधवंतांनी केला, आनी भालचंद्र बाबूय तेच करता. लेखकाक दाखोवपाचें आसता तें सत्य, हें सत्य आनी हें असत्य, हे समाजातली धोंगा पोंगा, हे वाकडी चालीरिती, हे अनिश्ट, ते बोट दवरतात आनी वाचप्याक विचार करपा लायतात. आनी त्या विचारांतल्यान कितें तरी फुडें बरी फलनिश्पत्ती जावची ही ताजी इत्सा आसता, आनी तें तशें जाता. आनी भालचंद्र बाब नेमकें तेच करता. बृहदारण्यक उपनिषदात एक श्लोक आसा, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतम गमया. लीड मी फ्रॉम अनरियल टू रियल, अनट्रुथ टू ट्रुथ. असत्याकडल्यान म्हाका सत्याकडेन व्हर. तमसोमा ज्योतिर्गमया, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाईट. अंधारांतल्यान उजवाडा कडेन व्हर, म्हळ्यार अज्ञानांतल्यान ज्ञाना कडेन व्हर. मृत्युमा अमृतम गमया, लीड मी फ्रॉम इमॉर्टॅलिटी टू इमॉर्टॅलिटी. मरणा कडल्यान म्हाका अमृतवा कडेन व्हर. आनी हेच तर काम बुधवंत करतात, लेखक करतात, आनी तांकां गुरू अशेंय म्हणटात. आनी भालचंद्र बाबाचो प्रवास ते वटेन जाता तें पळोवन म्हाका बरो दिसलो. भालचंद्र बाबाक हांवें एक प्रश्न विचारलो, आनी त्या प्रश्नाचे जाप आयकून हांव इतलोच समाधानी जालो की ह्या मनशाक भितर साहित्यीक वाडटा, आनी ती खूब गरजेची गजाल. ताका हांवें विचारलें की हे लेख जर तुका आतां बरयन दिसले जाल्यार तूं हाज्याय बरोबर बरोवचो ना. निश्चितच मेळटा. ही समाधानाची बाब आशिल्ली. एक शिल्पकार आशिल्लो, बरी शिल्पाकृती तयार केली ताणें, आनी मागीर तो पळयलो, नियाळ्ळो, आनी मागीर रडपाकच लागलो. ताचे शिश्य म्हणपाक लागले, अरे रडटा कित्याक सर तुमी, कितें जालें? ना म्हळ्यार ह्या शिल्पाकृतींत म्हाका खंयच कितेंच कमी अशें दिसना, सगळेंच परफेक्ट जाल्ल्या वरी दिसता. मागीर बरें जालें ना? तो म्हणटा ना, जो प्रतिभावंत असता, जाची कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता, ताका आपली कलाकृतीत सगळी परिपूर्ण दिसपा लागता. काल बरयल्लें साहित्य आज ना हांव परत बरयतलो अशें दिसप ही प्रतिभा तुजी जिवंत आसा किंवा कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता हाजी कुरू ती आपल्या भितर ना अशें आपल्याक दिसपा लागला. म्हणटकर भालचंद्र बाबान जे पळय आमकां सांगलें की आपूण परत बरयला तेज्याय बरी बरयत आशिल्ली, ही ताजे भितरली साहित्यीक, ताजे भितरली प्रतिभा, ताजे भितरली कल्पना शक्त वाडटा हाची कुरू. म्हणटकर हाजे कडल्यान आमी जायती अपेक्षा फुडारात करूं येता, आनी तुवें दिवपा जाय. कित्याक काय म्हळ्यार दिल अभी भरा नाही हे वाचून. हातूंत एक सुंदर आमच्या भूषण भावेन तांचे बद्दल बरयला फाटल्यान. हरशीं दोन विचारवंत खंयच्या एका विचाराचेर पूर्ण सहमत नासतात. इंग्लिशीन एक म्हण आसा, when two thinkers meet together they need a police station nearby. पण हांव ह्या विचारा कडेन पूर्ण सहमत आसा. ते म्हणटात ती तांची संवेदनशील शक्तीचेर ते प्रभाव घालतात. लेखका खातीर संवेदनशील हो गुण खूब महत्वाचो आसता, आनी तो तांचे मदीं आसा हे तांच्या साहित्यांतल्यान दिश्टी पडटा. संवेदनशील मनाच्या अंतप्रवाहाचेर जेन्ना बाह्यातकारी गजालीचो परिणाम जाता तेन्ना थंय एक तरंग तयार जाता. आनी तरंगाक बाह्यात त्या तरंगाक जेन्ना अनुभवाची जोड मेळटा तेन्ना त्या तरंगाचीच ल्हार जाता आनी उफाटून भायर सरूंक लागता, आनी ते साहित्य आसता. तुम्ही पळयलात संवसारांतले पयले महाकाव्य, घडये संवसारांतले पयले साहित्य वाल्मिकीक रचले ते केन्ना संवेदनशील मनाक लागूनच न्ही,
कारण ते दोन कंच पक्षी त्या झाडाचेर बसून प्रणय क्रीड करताले तेन्ना तो पारदी मारतो बाण आणि तो नर पक्षी सकल पडटा आणि तेन्ना ती मादी विकळाप करपाक लागता आणि हाजी हृदय सामकें विदीर्ण जाता तेन्ना ताच्या तोंडांतल्यान उतर येता मा निषाद प्रतिष्ठाम तो मगम शाश्वती सम यात क्रौंच मिथुनादिकम अवधी काम मुनितम हे पहिले काव्य आणि ताजे नंतर ते 24,000 काव्याचे रामायण आमचे मुखार आयले. संवेदनशील मन हे अशें आसता. आनी एक गजाल सांगता तुमकां पेशवेकालीन संवेदनशील मनशाक कित्याचे कितें खंय पावयता घडयता. राम नांवाचो एक भुरगो एक सावकाराच्या घरात काम करतालो. एक दीस सावकार भायल्यान आयलो तेन्ना तो तांबी उदक घेवन गेलो तेच्या पांयार घालपाक आनी तेन्ना सावकाराच्या कानांत तरी बिगबाळी पळयली. बरो करून पळयत ताका आवडली ती. तो पळयतच रावलो असली बिगबाळी म्हाका मेळिल्ली जाल्यार आनी तांब्यातलें उदक तेच्या पांयार पडचें सोडून कुसरी पडपाक लागले. तो तापलो सावकार कितें करता ना बिगबाळी तुमची ती बिगबाळी मेळोवपाक जाय जाल्यार एक तर श्रीमंत आसचो पडटलो नाजाल्यार पंडीत आसचो पडटलो. तो भुरगो काशी वयता पंडीत जावन परत येता आनी फुडें जेन्ना नारायण पेशव्याक गाळद्यांनी मारलो दचा मा तुमकां खबर आसतलें तेन्ना राघोबा दादाक जबाबदार धरून ह्या गुन्यांवाक देहांत प्रायश्चित्ता शिवाय दुसरी प्रायश्चित्त नाम खडसावन सांगपी तोच राम भुरगो रामशास्त्री प्रभूणे कोंकणी न्यायाधीश जालो. पळय हे संवेदनशील मन मनशाक खंयच्यान खंय पावयता. कालिदास परवळ असो आशिल्लो लग्न जालें तेन्ना ते फसवून लग्न केल्लें तेगेले बायलेक. तेजी बायल प्रकांड पंडीत नांवूच विद्योत्तमा. कित्याक कितें उलोवप कशाक कशें उलोवप तिका जाय आसता पंडीत घोव आनी बायलां सदांच आपल्या पेक्षा हुशार घोव आवडटा. खरें काय खोटें ते बायलच सांगूं शकतली. आपल्या पेक्षा हुशार घोव आवडटा तांकां. तो कित्याक कितें उलयतली ती एक दीस म्हणटा तिडकेन अस्ति कच्चित वागडता अस्ति कच्चित वागडता तुज्या उलोवण्याक कितें अर्थ तरी आसा. मना लागता तेज्या वयता घर सोडून. हांव बायलाक सदांच सांगता घोवा कडेन उलयतना मातशें सांबाळून उलया. जगान कितें इन्सल्ट केला जाता पूण बायलेन इन्सल्ट केला घोव गेलो सोंपलो गेलो वयता तो वयता आनी पंडीत जावनूच परत येता. 3 महाकाव्य घेवन येता कालिदास. पयलीं किंचे पळय अस्ति कच्चित वागडता म्हणून ताणें पयली काव्य महाकाव्याची सुरवात पळया जी कुमार संभव सुरवातच पळय अस्तित्तरस्या दिशी देवतात्मा सुरवात पळय अस्तितल्यान सुरू. दुसरें महाकाव्य हे आमचे मेघदूताची सुरवात पळय अस्ति कच्चित कांता विरह गुरुना ताची सुरवात ही अशी जाता. आनी तिसऱ्या अस्ति कच्चित वागडता रघुवंशाची सुरवात वागडता निवसम प्राप्तो. 3 महाकाव्य घेवन येता आनी बायले मुखार खणा म्हणून दाखयता. बायल खूश जाता आमी आतां बरें करून रावया. तो म्हणटा नथींग डुईंग. ती भोवती बागडत गेलो वचूं गेलो म्हणटा हांव सदांच म्हणटा बायानो न्हवरे सांबाळ आनी न्हवऱ्यानो ही बाया सांबाळा कारण तांकांय मन आसतात भावून असतात. म्हळ्यार संवेदनशील मन पळय मनशाक खंयच्यान खंय व्हरता. हे संवेदनशील मन आमचे भालचंद्र बाबाक आसा म्हणून ते संवेदनशील साहित्य तो रचोवंक पावता. दुसरी गजाल ते सांगतात निरीक्षण करपाची शक्त. तांची निरीक्षण करपाची शक्ती इतली बरी आसा आमची भालचंद्र बाबाची की हे पुस्तक वाचतना समजतले. समाजातली बारीक 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 गजाली सोडल्यो ना ताणें. हातूंत फक्त काटमुयोच ना हातूंत बारीक चप्पाची मुयो आसतात. हुळहुळपी मुयोय आसात. हुळहुळपी मुयो म्हण एक आसतात काळी आसतात ती चाबना बिन पळय न्ही चाबना ती आंगार वयर चडला मागीर ताची फापुडची पडटा कित्याक हुळहुळटा ती सगळी कडेन. ती घरा बी आयलात म्हणजे आई कुकुंबी घालताली ती आयलात. कित्याक आई कुकुंबी घालता पळय ना निरुपद्रवी म्हणटी. म्हळ्यार निरुपद्रवी किटका सुद्दां मान दिवपाचे फाटी आमची संस्कृती. आतां चड करून आमी उपद्रव्याकच चड मान दिता. ती कौसातली गजाल म्हणटकच ती तेवूय हातूंत आसा. तो म्हणटा इंग्लीश उलयता म्हूण मदीं मदीं कातरयता म्हूण. म्हाका कचक जालें वाचतना कित्याक हांवूय कातरयता मदीं मदीं इंग्लीश. म्हाका संवय आसा उलयतना कातरपाची सगळीच भाशा कातरपाची संवय आसा म्हाका. म्हणटा हे अशीच बारीक बारीक सूक्ष्म नदर ताची सूक्ष्म नदर मनशाची कशी आसपाची साहित्यात हे दिता देख दिता.
म्हज्या जिणेंतली गजाल सांगता तुमकां. एक सोयऱ्यागेर गेल्लो, 3.5 वर्साचो भुरगो, आतांच केजी वचपाक लागलो, धांवत धांवत आयलो म्हजे कडेन. म्हाका हांगा केस ना, सायडीन आसात ते हांव आठवड्यांतल्यान 2-3 फावटी काडटा, कित्याक बुजूर्ग असो दिसता म्हणून. धांवत धांवत आयलो, तुजी तकलेर एकच केस आसा म्हणपाक लागलो. म्हाका दिसता हांगा काडप जायना न्ही तें, खंयचे तरी एक उल्ल दिसता म्हाका न्ही. महापुरे झाडे जाती तिथे लवाळी वाचती म्हणटा पळय, तसो एक खंयची तरी स्टेट आशिल्ली दिसता. ताका सूक्ष्म नदर पळय कशी, तशी नजर लेखकाची आसपाक जाय. सूक्ष्म नजर कशी आसपाक जाय की ऋतुपर्ण राजा भशेन. नल दमयंती आख्यानांत ऋतुपर्ण नांवाचो एक राज आसा. दमयंती तेन्ना नल वता, ताका ते कर्कोटक चापता आनी ताजें रूप चेंज जाता आनी तो वयता आनी तो ऋतुपर्ण राजा कडेन बाहूक नांवान तो चॅरिओटर म्हळ्यार कोण म्हणटा ताका, सारथी जावन रावता तो, सारथी जावन रावता. आनी इतलो सारथी की तेजे सारको वेगान चलोवपी सारथी दुसरो कोणूच ना. असा जाल्यार तो मातली, सुर्याचो सारथी अशें म्हणटात. आनी हो खंय आसा ताजो विदर्भ देशांतलो राजा म्हळ्यार दमयंतील्या बापाय भीम राजाक सोदून काडपाचो आसता. कारण ताका बातमी थंय पाविल्ली उरता. तो 2 दीस आसतना मुद्दाम सांगता की हागेर दमयंतीन स्वयंवर दवरला दुसऱ्या की तूं यो ऋतुपर्ण राजा. आनी तो म्हणटा बाहूकाक ताका खबर आसता 2 दिसात रथार घेवन येवपी जाल्यार होच आसतलो म्हणून नलूच. आनी तो तेन्ना म्हणटा बाहूका या मरे, हय या म्हणटा. आनी 100 योजन मिनिटाक घोडे चलोवपी हो तो येता घेवन येता. आनी येतना ऋतुपर्ण राजा कितें म्हणटा की ताका निरीक्षण शक्त पळया. अर्थात हे बाकीच्यो गजाली आमी लक्षात घेवपाच्यो ना, आमी घेवपाचे फक्त जाय तेच पॉयंट. तो म्हणटा हे झाडाक जितली झाडाक सकल पानां पडला पळय त्या पेक्षा 101 पानां ह्या झाडाक चड आसा. आनी ते सगळीं झाडां मेळून 5 कोटी पानां आसात. आनी त्या झाडाचेर 2095 फळां आसात. हांव सांगता ते फिगर सारके आसा. तें नाटक बरयलां संगीत दमयंती आसा. तो म्हणटा ही पळोवया वचून. आनी मोदें जाल्यार तितलेच आसता. मागीर सूक्ष्म निरीक्षण शक्त लेखकाची अशी आसपाक जाय आनी ती भालचंद्र बाबाक दिश्टी पडटा. भालचंद्र बाबा कडेन एक सगळ्यांत व्हड गुण म्हळ्यार ताचे अनुभव खूब आसात. अनुभव पंजोवपाची जी कला आसता न्ही ती लेखकाक आसप गरजेचें. खूब फावटी एक फावटी विचार जाता की लेखकाक शिक्षण आसचें काय अनुभव आसचे लेखका कडेन. म्हजी तर स्पश्ट मत दोनी आसप सदांच बरें. लेखका कडेन अनुभव आसपाक जाय. बहिणाबाई चौधरी खंय शाळेंत गेला, हिराणी भाशेंत ती बरयताली, ती गायताली. बहिणाबाईची गाणी म्हणून पुस्तक ते प्रसिद्ध आसा. ती गायताली. अशी कितलीशीं गाणी गेली ताजी. आनी जी गाणी ताजी पुतान सोपानदेव चौधरीन आयकली ती ताणी बरोवन दवरली आनी ती आमकां मेळटात. ती पळय अनुभवांतल्यान करताली. सगळे अनुभवांतले. आमचो संत रामदास स्वामी, संत तुकाराम तांचे थोडेशे फॉर्मल एज्युकेशन जालें पण ते खंय कॉलेजीक गेल्ले. दासबोध शिवतार घळीत बरयिल्लो ताणी बरयलो म्हळ्यार कल्याण स्वामीन बरयलो आनी ताणें सांगलो तो दासबोध आमकां कितले हे दिता. तुकारामाची गाथा आमकां कितले जीवन दिता. हो सुरदास जन्मता कुठोच आशिल्लो. ताचे सूरसागर केदी मोठे आमकां साहित्य दिलें ताणें, भक्ती साहित्य. हे खंय गेल्ले शाळेत न्ही. वाल्मिकी खंयचे शाळेत गेल्लो, फॉर्मल एज्युकेशनच ना. तो कितें ग्रॅज्युएट हेजो लिटरेचराचो ना. पण हेदे मोठे आमकां दिल्ले. व्यास आशिल्लो. व्यासाक साहित्याचे सगळे तरे शिक्षण मेळिल्लें. व्यासाचें नांव व्यास न्ही हा, व्यासाचें नांव कृष्ण द्वैपायन. कारण तो द्विपार जालो म्हण ताका द्वैपायन आनी तो काळ आशिल्लो म्हण ताका नांव कृष्ण आशिल्लें, कृष्ण द्वैपायन. व्यासाचो बापूय पराशर तुमी जाणा. तेंगे सगळे विद्वत्तेचीच परंपरा. पराशराचो बापूय शक्ती ऋषी आनी शक्तीचो बापूय वशिश्ठ ऋषी. वशिश्ठ ऋषीचो पुतणो हा व्यास. पण ताका शिक्षणाची परंपरा आसा. ताका लागून घडये शिक्षण आनी अनुभव हे एक जाल्ल्यान संवसारांतले सगळ्यात बेस्ट साहित्य म्हणटा ते महाभारत ते जन्माक आयले. म्हणटा दोनी गजाली जाय. आनी ह्या साहेबा कडेन शिक्षणूय आसा, अनुभवूय आसा, दोनी गजाली आसा. म्हळ्यार फुडली महाभारत तूंच बरय. तिसरी गजाल महत्वाची म्हळ्यार तांचे शब्द कितें म्हणटा ऑर्गनायझेशन ऑफ वर्ड्स म्हणटा इंग्लिशीन ताका. शब्दाचे नियोजन खूब सुंदर. शब्दाचें नियोजन हे लेखका कडेन खूब बरें आसपाक जाय. आमी खुबशीं पुस्तक बरयतात शब्दाचें नियोजन सारकें नासता. खंयच्याय उतराचे खंय यूज करतात, कितेंय करतात आनी मागीर नाका दिसता पुस्तक वाचचें.
हाचे कडेन शब्दाचे नियोजन असता. शब्दाच्या नियोजनाचे महत्व सांगता तुमकां. एक एक कोणी तरी संस्थानांतल्यान तार धाडली नवाबाल्या. दुसरे संस्थान व्हडलें आसता न्ही, दुसरे कडेन दिवाणान कितें नवाब साहब अजमेर गए पळय. हां, तांणी अजमेर बरोवसून आजमर बरयलो. तार आयली, नवाब साहब आजमर गए. ताणें सगळे कडेन बातमी पातळाली, शोक सभा बी सगळे घेवन जाले. हे पळय शब्द सारके बरयन जाल्यार हें अशें जाता. एकट्याक बायल दुयेंत जाली, बायल दुयेंत जाली आनी मागीर देवा कडेन गेलो तो सांगपाक, देवाक सांगून घे बेटा, सांगून ताणी देवाक सांगून घे म्हागे बायल बरी जावं म्हण. ताणें सांगलें आपूण सांगता तशें म्हण. आनी आमचे देवा संस्कृत समजता. ताणें म्हणलें मम भार्या रक्षा येती, मम भार्या रक्षा येती. ताणें बिचाऱ्यान रक्षा येती उतरच आयकलं नाशिल्लें. ताणें म्हणलें मम भार्या भक्षा येती. देवाचेर प्रश्न, देव काय नर बक्षत न्ही, आतां कितें करपाचें. उतराचें नियोजन हे खूब म्हत्वाचें आसता, कळ्ळें न्ही. आनी तुमी एक सुंदर एक लास्ट उलोवपाक खूब आसा पण तें 129 पानाचेर बी तशें भात ह्या लेखात निमणी जी ओळ आसा थंय तुमी कविते बद्दल एक हे दिला. कवितेचो पूर आयलो अशें कितें तरी. आनी खरें तें सारकेंच. आतां कवितेचो पूर बी तशें कांय ना. कविते हें आयलां कितें म्हणटा ताका महापूर, सादारण पूर बी न्ही आयला. असो कविताच कविता. रामदास निमडा कविता उदंड जाली गवता आयसी म्हण तशें कविता जालात. पण तातूंत खरी कविता कितली आनी कसली कविता कितली हें पळोवप खूब म्हत्वाचें आसता. आतां पळय कविता कसल्यो आनी तांकां लायक बी खूब मेळटा. हांव मुखार वयतालो, ते मुखाल्यान येताले, हांव ताका पळयतालो, ते म्हाका पळयताले. आमी दोगांय एकमेकाक पळोवपाक गुंग जाली. मदीं एक फोण आशिल्लो, हांव त्या फोणाक पडलो, ताणें म्हाका पळयलें, ताणेंय फोणांत उडी घेतले. आमी आनंदात आसा, इकडे तिकडे चोयी कडेन आनंदी आनंद गडे. आनी लायक कितली पडटा असली कविता महत्वाचें न्ही. कविता कशी आसता. माधव बसला हांगा नामनेच कविता जाका आमी सल्यूट करी. हांव एखादो माधव बाब, एखादो रमेश वळसकर, नागेश कर्मल किंवा रवी पंडीत म्हज्या आवडीचो, हे असली कवी आमकां जाय न्ही. पूण त्या वाटेन कोण वचना. कित्याक कविता कशी आसता. बसून घेवन एखादो सब्जेक्ट घेवन कविता बरोवप हें कविता म्हणून. कविता स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉंग फिलिंग्स अशी येवपा जाय. ते भोजराजाची कालिदासाचीच एक गजाल सांगता. ह्या दिसांनी कालिदास वाचता. भोजराजाच्या दरबारात कालिदास तो भोंवती मागरेत, तो सगळे कडेन भोंवत आसतालो. भोजराजा कालिदास म्हळ्यार सामको जिवाचो, इतलो जिवाचो की ताका ताजे शिवाय रावूंकच जायना. भोजराजा एक दीस विचारता की कोणाचेर सरस्वती आसा, आपूण मेल नंतर तूं कसली कावी करतलो, मातशें सांग. छे म्हण कितें उलयता, खरें सांग. छे अवचित उलयता, शीक सांग खरेंच कितें कावी तूं करतलो सांग. सामकोच फाटल्यान लागलो, वाजेलो. मुडी आसतात न्ही ते कवी, गेलो उठून. दुसरे दिवस पळयला दरबारात ना. हो ना कालिदास. भोजराजा सामको स्वस्त. अरे पळय तो खंय राविल्लो थंय पळय, थंय ना. राजवाड्यार पळय, थंय ना. पळय खंय तरी राजधानीत आसलो, थंय ना, खंयच ना. मी कितें करतलो. ताणें हे धाडलें दूत, पळय सोदून हाड म्हण खंय आसल्यार, थंय ना. ताका कळ्ळें तो आपल्या बेजान गेलो. आपुणूच सोदूं वचपाचें. आतां तो गेला खंय वतलो. त्या काळात काशी हे एक आशिल्लें ज्या जाग्याचेर पंडीत वताले. पंडितान वचप तेंच. जाल्यार थंय गेल्लो आसतलो. तो आपले केस बी सुळसुळी करता, म्हाजे भशेन कफनी बिफणी घालता, भिक्षूक जाता आनी थंय वयता. आनी खंय रावताले तेन्ना हॉटेल्स बिटेल्स नाशिल्ली न्ही, ते रावताले धर्मशाळेत. धर्मशाळेत गेला हो आसा थंय. हांव म्हणटा कालिदास न्ही तूं. हय म्हणटा. तूं कोण. हांव म्हणटा असो भिक्षूक. म्हणटा तूं खंयच्यान आयला. म्हणटा धारा नगरींतल्यान आयला. भोजराजा बरोच न्ही. कितें सांगू म्हणटा. काय बरो खावन पिवन न्हिजिल्लो, सकाळीं उठलेच ना. हां गेलो. हय. तो म्हणटा अध्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते. वा म्हणटा. हेच तर म्हाका आयकुपाक आशिल्लो. कितें वा म्हणटा. तकलेन बरोबर आसा म्हणून तूं. अरे बरें करून पळय हांवूच भोजराजा. आनी बरें करून पळयत जाल्यार हो भोजराजा. झूप करून परत दुसरी काव येता. अद्यधारा सदाधारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे
भोजराजे भुवंगते काव्य हे अशें आसता. काव्य अशें आसूं जाय. म्हाका तुवें आपयलें हांगा उलोवपाक जात्यार बसले की म्हाका वोळी येतात. कळ्ळें तुका, खंय तरी थांबपा जाय न्ही. म्हणटच तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणजे पयलें एक सांगता, म्हजेर 2 गजालीचेर भरपूर टिका जातात. एक तर हांव दर वर्सा एक कादंबरी बरयता. फॅक्टरी टायटल हांव स्पश्टपणान विचारता म्हाका कादंबरी हांगा आसात तकलेर कंप्लीट तयार आसात, पूण म्हाका इल्ले भंय दिसपाक लागलो, हातूच कसरता. एक बरें 5-6 म्हयने जाले कांयच बरयलें ना. देव खंयचो तो सांगता. देव म्हजो तो विश्वास संबंदून आशिल्ल्या 36 मूल तत्वा कडेन जाचो संबंध आसा तातूंत आमचे पंचमहाभूत बी सगळे आयले. जे परम तत्व आसा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदमातले जे परम तत्व आसा, जाका लागून आमी तुमी सगळे जाण जगतात, आस्वास घेतात, हे सगळे हॉल जाला, हो मायक जाला, हे सगळे त्या एक तत्वापासून भितरल्यान शोध घेत घेत वचून आमी हांगा पण पावलो. तो देव म्हणून ताका निर्गुण निराकार म्हणटात. आणि तो कितलो पण पातळला. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम फ्रॉम एव्हरीवेअर टू एव्हरीवेअर. पूर्णात पूर्ण मुदच्यते म्हणजे त्या पूर्णांतल्यान पूर्ण जन्म येता. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. आणि त्या पूर्णांतल्यान पूर्ण मायनस केला तर पूर्ण उरता. तो देव तुमकां एक ल्हानशी गजाल सांगता आनी हांव थांबता. आमचो रामकृष्ण परमहंसान आपल्या शिष्याक कांय केळी दिली आनी सांगलें तुमी अशे जाग्यार वचून खावन येया की ज्या सुवातेर तुमी कोणूच पळोवपाचो ना. सगळे जाण वयता, कोण खाटीपणा लिपता, कोण कपाटा फाटल्यान वयता, खावन येतात. आनी स्वामी विवेकानंदाच्या हातात केळी तशीच उरता. तो मागीर अरे नोरेन, ताचें नांव नरेंद्र ना, तो ताका नोरेन म्हणटालो, तुवें खावू ना? तो म्हणटा देर इज नो प्लेस वेर देर इज नो गॉड. तो देव हांव तुमकां सांगता. आमच्या मिर्झा गालिबाचो एक शेर आसा, पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर वरना बता दे ऐसी जगह जहां खुदा नहीं. याका मागीर कितल्याशा वर्सान आलम इक्बालान जाप दिला, मस्जिद खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, चला जा काफिर के दिल में वहां खुदा नहीं. मी त्याका फराद अहमदान आनी कितल्या वर्सान जाप दिली, होकर आया हूँ शैतान के दिल से खुदा मौजूद है वहाँ लेकिन उसे पता नहीं. भया देवान तुमकां आमकां सगळ्याक बरें करूं. तुमी म्हाका आयकलें, बरें दिसलें. तुमकां सगळ्याक परत एक फावट बरें करूं म्हणटा आनी हांगा थांबता. खूप खूप देव बरें करूं सर. खूप सुंदर उतरांनी तुम्ही तुमचे उलोवप केलें, म्हणून चडांत चड देव बरें करूं. इश्टानो, कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना आयज कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हण आमचे मदीं उपस्थित आसात. नामनेचे अष्टताशी सगळ्यांचे प्रेरणादायी अशे व्यक्तिमत्व भौमानादीक उदयबाब भेंब्रे. कोंकणी चळवळींतले प्रेरणास्थान, साहित्यीक, गीतकार, संघटक म्हण तांची खाशेली वळख आसा. कविता, लेख, नाटक, संशोधनात्मक निबंध, कादंबरी असे साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार तांणी बरयल्यात. सर्जनशील साहित्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या इतिहासाची सांबाळ तासां तांणी रसिक वाचकां मेरेन पावोवपाचो तांचो वावर देख देणो आसा. तांकां जायते प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्ले आसा आनी आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक आनी प्रेरणास्थान म्हणल्यार एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे ह्या वेळार हांव मागता तांचे लागीं तांणी आपले अध्यक्षीय उलोवप करचें. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे मोमरेस्त देविदास बाब कदम, मोमरेस्त डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी, आयचे उत्सव मूर्ती मोमरेस्त प्राध्यापक भालचंद्र बाब गांवकार, प्रकाशक मोमरेस्त दिनेश बाब मळेरकार, मोमरेस्त रजत बाब हेगडे, हांगा आमचे मदीं आशिल्ले मानेस्त साहित्यकार, कलाकार, प्राध्यापक, भयणीनो आनी भावानो, नमस्कार. ह्या नवे पुस्तका खातीर भालचंद्र बाब गांवकार हांकां मना काळजां सावन परबी. ल्हायो जाय आमकां, तांकांय येवकार, काटमोयोय जाय, काटमोयांकूय येवकार. आयची परिस्थिती अशी आसा गोंयांत आनी गोंया भायरूय बी आमच्या देशांत की जात्रेक वा फेस्ताक 2 मांड जर घाले, एक ल्हायाचो आनी एक काटमुयांचो,
ल्हायो रोखड्यो सोंपतल्यो, काटमूयो व्हडल्योश्यो खपच्यो ना. कारण ल्हायो घालपाची संवय आमकां इतली जाल्या की वेदोस बाबान सांगिल्ले त्या प्रमाणे सोशल मिडिया वेल्या लायका वेल्यान ती कळटा. कोणाक कितल्यो ल्हायो घालच्यो हाचो कांय घरबंदूच उरूंक ना, आनी कित्याक घालच्यो हाचोय विचार जायना. हाचे उरफाटें जंय काटमूय जाय थंय आमी ओगी रावतात. खरी जंय काटमूय जाय आनी ती काटमूय चाबूंक जाय थंय आमी ओगी रावतात. एक तर भयान वा कोणाचोय खंय तरी इंट्रस्ट घुसपल्लो आसा म्हणून वा आनी कसलेय कारणान, आनी ताचो परिणाम असो जाता की आमची लोकशाय सारकी चलना. ज्या लोकशायेंत फक्त ल्हायाचो पावस पडटा आनी काटमूय खंयच नदरेक पडना, ती लोकशाय संवसारांत खंयच बरी चलूंक ना. आनी देखून ही लोकशाय जर बरी चलतली, समाजांतली जी न्होंगां पोंगां कर्मठपणां आसात ती जर ना जातली जाल्यार ल्हाया परस चड आमकां काटमूयोच जाय पडटल्यो. आतां भालचंद्र बाबाक ह्यो ल्हायो काटमूयो कश्यो येवचल्यो म्हाका खबर ना. म्हणजे सांगपाचें अशें की तांणी जाणीवपूर्वक त्यो बरयल्यो, ज्या पद्दतीन त्यो बरयल्यात त्यो काय तें घडून आयलें. कित्याक साहित्यिकाच्या आयुश्यांत अशें घडटा, सट करून एक कल्पना येता, काल नाशिल्ली ती तकलेंत आज येता आनी तो ताजेर बरयता, तें उत्तम साहित्य जाता. अशेंय घडूंक शकता. हें कशें घडलां हांव नकळो. पूण एक कारण म्हज्यान सांगूंक जाता, अदमास करूंक जाता. भालचंद्र बाब खरें कितें तें सांगतलो ताच्या मनांतलें, पूण हांव अदमास करता तो असो की भालचंद्र बाबान आपली सुरवात जी केली ती विद्यादानान. विद्या दिवपाचें भोव बरें कार्य केलें. आनी विद्यादान करता आसतना मनशाक तरेक तरांचे अनुभव येतात. तरेक तरांचे अनुभव येतात. बरे येतात, ल्हायोय मेळटात, काटमूयोय मेळटात. फाट करीत जाल्यार केन्ना कांय भुरगे बाणूय मारतात कागदाचे. केन्ना केन्नाय सर म्हणून येवन मोठ्या मानानय बी वागयतात. पूण ह्यो दोनूय तरा तुका त्या विद्येच्या क्षेत्रांत अनुभवपाक मेळटात. दुसरी गजाल अशी की भालचंद्र बाब हांणी फकत एकच साहित्य प्रकार केळयलो ना. कांय साहित्यीक अशे आसतात की जाका आमी कवीच म्हणून वळखतात, कित्याक तो कविताच केळयत आयला. कादंबरीकार म्हणून वळखतात, कथाकार म्हणून वळखतात, तो तोच प्रकार खेळत आयिल्लो आसता. कांय वेळार एका परस दोन आसूं येतात, पूण भालचंद्र बाबान जे केळयल्यात ते प्रकार कितलेशेच तरांचे आसात. तातूंत कविता आसा, कथा आसा, नवलिका आसा, आत्मचरित्र आसा, आनी ताजे भायर म्हत्वाचें म्हळ्यार साहित्याचे भायर वचून भाशेचे आनी साहित्याच्या शास्त्राचोय अभ्यास केल्लो आसा. हरशीं पळयत जाल्यार ह्यो दोन वेगळ्यो ब्रँचीस. एक विचाराक म्हत्व दिवपी, अभ्यासाक म्हत्व दिवपी, आनी दुसरी जी उत्स्फूर्त साहित्यीक गुणांतल्यान निर्माण जावपी. कविता, कथा, कादंबरी हे प्रकार वेगळे जाल्यार भाशा शास्त्राचेर बरोवपाचो जो अभ्यास जाय ताका एक वेगळी प्रवृत्ती जाय पडटा, एक वेगळो स्वभाव जाय पडटा. चडशे लोक मेळचे ना ती दोनूय कामां एकाच बरोबर करपी, पूण जे थोडेच मेळटात तातूंत एक भालचंद्र बाब गांवकार. आनी हाका लागून म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाचें पळय स्वरूप घडलां ताचें एक कारण तें म्हणजे बहुगुणांचो मेळ
ह्या पुस्तकांतल्या साहित्यांत जाल्लो आसा. ते बारीकसाणेन समाज पळयतात, सरभोंवतणी कितें चलता तें. म्हणून तशें चडशे लोक असले वेळार ओगी रावतात. कितेंय जर वायट घडटा अशें दिसलें, उलोवंक वचनात, सांगूंक वचनात, बरोवंक वचनात. म्हाका कित्याक जाय तें, म्हाका आनी त्रास करीत कोणूय, हांव दुसरे तरेन कितेंय त्रास जाय, ओगी रावप बरें तोंड दाखोवन म्हणून ओगी रावतात. पूण ताजें निरीक्षण करून तातूंतल्यान जें कितें सांगूंक जाय समाजाक, गोंयकार समाजाक चड करून, तें भालचंद्र बाब गांवकारांनी ह्या पुस्तकांत केल्लें आसा. आनी तांची एक शैली आसा, ती शैली म्हत्वाची. ती शैली घडये हे वेगळे वेगळे प्रकार हाताळिल्ल्यान घडल्या. तातूंत केन्ना काव्यात्मक वळी मेळटल्यो, केन्ना म्हणी मेळटल्यो. डॉक्टर पूर्णानंद बाबान खुबशी ताजेर उजवाड घाल्लो आसा. भाशेंतले अलंकार मेळटले. आनी हें सगळें करतनाच आमची जी दोंगां पोंगां आसात गोंयकार समाजाची, तांचेर बडी मारपाची एक शैली तांचे कडेन आसा. आनी ती शैली अशी की ती तुका हायस करना, ती हायस म्हणूंक लायना. ती शैली घडये तुका मातसो हांसयता, मातसो टायमपास करूंक दिता आनी हळू एक चिमटो काडटा. म्हणटकच हें पुस्तकाचें नांव जरी ल्हायो आनी काटमयो आसल्यो तरी म्हाका हातूंत चिमटे मेळ्ळे, खुटले मेळ्ळे, धुमके मेळ्ळे आनी बऱ्यो फाटीर सणसणीत पडपाच्यो शिट्ट्योय मेळ्ळ्यो. हें सगळें हातूंत आसा. आनी हें कित्यांतल्यान आयलां? अनुभवांतल्यान. कारण साहित्यिकान फायटर जावचें असो एक विचार कांय लोक मांडटात. म्हाका तें तितलेशें पटना. कालिदासाक जर फायटर जा म्हणिल्लो, तो माणूस तरवार घेवन खंयचे तरी युध्द करूं वतलो आशिल्लो. साहित्यिकान आपल्या स्वभावा प्रमाणे साहित्य निर्माण करचें. ताणें अमकेंच करचें आनी तमकेंच करचें न्हय अशें बंधन कोणें घालचें न्हय. एक मनीस आसता जाच्या आंगांत फायटिंगाचो गूण आसा, तो फायटर म्हणून येतलो फुडें. पूण जाच्या आंगांत तो गूण ना, ताका फायटर फायटर म्हणून फुडें काडून मागीर शेपडी पांयांत घालपाचो प्रसंग कित्याक हाडचो. म्हणटकच ज्याची जशी प्रकृती, ज्याचो जसो स्वभाव, त्या प्रमाणे जर ताचें साहित्य निर्माण केलें, ती मेकळीक जर ताका मेळ्ळी जाल्यार तें चड बरें साहित्य, चड बरी निर्मिती जावं येता. तो अमकेंच बरय आनी तें ताचे प्रकृतीची जर विरुद्ध आसत जाल्यार तें केन्नाच बरें जावचें ना. तो केवळ तूं जबरदस्ती करता म्हणून बरयता. पूण तो जेन्ना आपल्या स्वभावा प्रमाणे, आपले इच्छे प्रमाणे उत्स्फूर्तपणान बरयता तेन्ना तें साहित्य वेगळे तरेचें जाता, अशे तरेचें जाता. हें म्हजे नदरेन साहित्यिकाचें एक कर्तव्य म्हणूं येता. पूण खंय बी हांव तें ताचेर बंधन घालचो ना. कोणें जर फकत मोगाच्योच कविता केल्यो आयुश्यभर म्हातारपणांत पसून कांय हरकत ना. ताजेर ती सक्ती कोणें करची न्हय. तूं आतां म्हातारो जाला म्हणजे भशेन केंस पिकल्यात, आतां आनी मोगाच्यो कविता आनी मोगाचीं गितां कसली रचत काय म्हणून ती रचची न्हय. ताजो स्वभाव तो. घडये बरी बरी जावं येतात अनुभवा प्रमाणे वय वाडटा तशें. ज्या मनशाच्या स्वभावान हे समाजाक पळोवन ताजें निरीक्षण करपाची शक्ती आसा, ताणें अवश्य ताजेर भाश्य करपाची गरज आसा, ताजेर उलोवपाची गरज आसा, सांगपाची गरज आसा की बाबा हें हांगा चुकता, तूं सुदार किंवा न सुदार ती तुजी इच्छा.
पूण हें हांगा चुकता हें बोट दाखोवपाची जबाबदारी असले तरेच्या साहित्यिकांचेर आसता, सगळ्यांचेर आसता अशें हांव म्हणना. परत तो स्वभावाचें तें स्वातंत्र्य, ताज्या गुणाचें तें स्वातंत्र्य ताका दिवंक जाय. पूण जे समाजाचें बारीकसाणेन निरीक्षण करतात, आपले सरभोंवतणी कितें घडटा तें बारीकसाणेन पळयतात, तांणी फकत पळोवन उबी रावनासतना ताजेर भाश्य करपाची गरज आसा. बरें कितें आसत जाल्यार लायो घालच्योच, पूण कितेंय खंय चुकता जाल्यार काटमूय सोडपाची गरज आसा. आनी तें भालचंद्र बाबान ह्या पुस्तकांत केलां. आतां परत हें तुवें जाणीवपूर्वक केलां काय आपशींच घडलां हेंय म्हज्यान सांगूंक जायना, पूण हो एक वेगळोच साहित्य प्रकार जाला. हाका कितें म्हणचें, ही कथा न्हय, ह्यो कादंबरी न्हय, हें सहज कळटा. निबंध हें उतर वापरलां ह्या पुस्तकांत, पूण म्हजे नदरेन हें फकत ललीत निबंदय न्हय. हें कितें, हें एक मिश्रण कितल्याशाच गजालींचें. पूण हातूंत कांय वेळार काव्य मेळटलें, कांय वेळार विनोद मेळटलो, कांय वेळार हांवें सांगलें तशें कुठले धोमके चिमटे मेळटले. आनी ह्या सगळ्या मिश्रणांतल्यान समाजाक वाट दाखोवपाची एक कला, साहित्यिकान वाट दाखोवपाची कला, आनी ती म्हजे नदरेन चड बरी आसता. म्हणजे वाट दाखोवपी खूब आसतात तशे, वाट दाखोवपी राजकीय फुडारी आसतात, वाट दाखोवपी धर्मगुरू आसतात, वाट दाखोवपी जायते लोक आसतात. पूण बरी वाट जर कोणूय दाखयता जायत निरपेक्ष वृत्तीन ती लेखक, साहित्यीक. आनी म्हणून साहित्यीक जेन्ना वाट दाखयता आनी सांगनासतना, तो सांगना तुका आपूण सांगता तशें कर म्हणून, पूण तो सुचयता की हें अशें करीत जाल्यार बऱ्याक पडटलें, हें हांगा चुकता. तो तें विनोदी शैलीन सांगता किंवा अलंकारीक भाशेन सांगता ती गजाल वेगळी, ती 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 शैली. पूण बेजिकली तो सांगता समाजाक की हें हांगा चुकता तें जाग्यार घालपाची गरज आसा. आनी ही ती लोकशायेंतल्या नागरिकाची जाणीव, नागरिकाचें कर्तव्य. आमच्या संविधानात फंडमेंटल रायट्स आसात, मूलभूत हक्क आसात, आनी तांची जायरात खूब जाता, तांचो वापरूय खूब जाता. पूण ह्याच संविधानात नागरिकांची कांय कर्तव्याय सांगिल्लीं आसात, मूलभूत कर्तव्यां, फंडमेंटल ड्युटीज. सादू न्ही, फंडमेंटल, बेजीक, मुळावे. आनी त्या मुळाव्या कर्तव्या मदीं एक कर्तव्य अशें आसा की मनशान विज्ञानीक एप्रोच दवरचो. विचार करतना, कसल्याय गजाली कडेन पळयता आसतना विज्ञानीक एप्रोच दवरचो. आनी जो विचार तुज्या मुखार येता तो साणीर घासून बुद्धीक पटलो जाल्यार घेवचो. स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी, दोन शब्द मेळटात तातूंत, सायंटिफीक टेम्पर आनी स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी. म्हणजे फकत म्हजो इश्ट सांगता म्हणून हांव मानून घेता अशें जावंक जायना. हांवें तें म्हजे बुद्धीचे साडीर घासून पळोवंक जाय की हें बरोबर आसा काय ना, हें म्हाका पडटा काय ना. अश्यो खूब गजाली आसात ज्यो केवळ श्रद्धेन आमी मानून घेतात वा अंधश्रद्धेन मानून घेतात वा अज्ञानांतल्यान मानून घेतात. पूण हें सगळें कुशीन दवरून सत्य कितें हें जर उस्तून काडटले जाल्यार आमकां ती नदर जाय पडटली जी सायंटिफीक आसची पडटली आनी जंय स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी आसची पडटली. म्हणजे तूं चिकित्सा करता आनी तुजे पुरतें ठरयता की हें बरोबर काय चूक, हें कितें म्हणटा तें, खरें काय खोट म्हणटा तें.
तें जाय आनी ताची समाजाक आज आमच्या खूब गरज आसा भारतीय समाजाक आनी ताचे बरोबर आमच्या गोंयकार समाजाक. कारण सत्य कितें तें खबर नासतना कोणाचेरय विश्वास दवरून आमी फुडें गेले जाल्यार एक दीस फोंडांत पडूंक शकता. म्हणजे आमीच फोंडांत पडचे न्हय. आमी म्हणटा आसतना हांव लोक म्हणटा समाज सगळो, आनी समाज म्हणटना ताका उपकार करून जातीचो वास पुसून लायनाकात. समाज म्हणटा आसतना सगळो लोक गोंयचो गोंयकार समाज हांव म्हणटा तो त्या अर्थान. ह्या गोंयकार समाजाक जर योग्य दिशा दितले जाल्यार बरोबर आसा थंय फाटीर शाबासकी दिवपाची, पूण चुकता थंय शिट्टी मारचीच पडटली. आनी भालचंद्र बाब गांवकार ती एकदम बरे रितीन मारता. म्हणजे दुखना ती तुका हांसयत हांसयत तो चिमटो काडटा. आनी ही कला खूब कठीण कला. आनी ही कठीण कला ताज्यात आयल्या ताजें कारण म्हाका दिसता तें अशें की वेगळे वेगळे साहित्याचे प्रकार हाताळिल्ल्यान, काव्य हाताळिल्ल्यान थंय अलंकारीक भास आयल्या, विनोदी निबंध बरयल्ल्यान थंय विनोद आयला, मागीर आत्मचरित्र बरयल्ल्यान समाजाक लागींच्यान पळयिल्ले बरे वायट अनुभव आयल्या. आनी अशे रितीन वेगळे वेगळे साहित्य प्रकार हाताळून तातूंतल्यान ह्या पुस्तकाची निर्मिती जाल्ली आसा. दुसरे तरेन सांगतलो जाल्यार ह्या पुस्तकांत साहित्यीक आनी पत्रकार हो एकठांय जाल्लो आसा. सयामी जुवळी म्हणटात पळय, सयामी जुवळी ती एकामेकाक सामकी चिकटल्ली आसतात. दोन करूंक जायना, सर्जरी करून बी करतात, पूण ती आमचे भशेन सादी जुवळी म्हणजे दोन वेगळी भुरगीं न्ही, एकमेकाक चिकटल्ली. तशे तरेन हांगा साहित्यीक आनी पत्रकार चिकटला. खंय पत्रकारिता सोंपता आनी साहित्य निर्माण जाता येता, आनी खंय साहित्य सोंपता आनी पत्रकारिता येता हें कळना. पत्रकार कित्याक म्हणटा हांव, ते सुनापरांताक उजवाडाक आयले म्हणून न्ही. पत्रकार ह्या खातीर म्हणटा की पत्रकाराची नदर अशी आसपाची गरज आसा, जी नदर भालचंद्र बाब गांवकारान ह्या पुस्तकांत दाखयली. म्हणजे पत्रकार म्हजो इश्ट म्हणून म्हाका वडवड केलो आनी सण्या झाडार चडयलो अशें जावं नये. म्हजें जर कितेंय चुकता जाल्यार तेंय सांगपाचो अधिकार ताणें आपलो वापरूंक जाय. हें पत्रकाराचें कर्तव्य. फट सांगनासतना सत्य कितें तें सोदून काडून तें लोकां मुखार दवरप हें पत्रकाराचें कर्तव्य. जी दोगां पोगां आसात आमचे भितर, जे दोश आसात, जी कर्मठपणां आसात, ती ताजेर बोट दवरून लोकांचें लक्ष ताजे कडेन ओडून ती ना करपाचो प्रयत्न करप हें पत्रकाराचें कर्तव्य. तो पत्रकार हांगा साहित्याक बरोबर तेंकला. आनी ताका लागून भाशा शैली आनी पत्रकाराची ही नदर ह्यो 2-3 गजाली एकठांय येवन हें पुस्तक सोबीत सुंदर जालां. भालचंद्र बाब गांवकाराची एक स्वभाव गूण आसा, तो सदांच लो प्रोफायल रावता. म्हणजे जायरातबाजी ना, तो व्हडलोसो स्टेजीर दिसचो ना, भाशणां चड केल्लीं आयकूंक येवचीं ना, पूण बारीकसाणेन सगळें पळयता. भालचंद्र बाब रोझरी महाविद्यालयांत शिकयतना हांव 2-3 फावटी पावलां कार्यक्रमाक तांच्या आपोवण्यांत. आनी थंय हांवें पळयलां की कितले समर्पीत भावनेन भालचंद्र बाब आपलें काम करता शिक्षक म्हणून. पूण तो काम करता आसतना नदर दवरता विद्यार्थ्याचेर की हातूंतल्यान विद्यार्थ्याक कितेंय तरी मेळचें आनी ताजी प्रगती जावची. ही नदर जर शिक्षकाक नासली जाल्यार मागीर शिकोवपी म्हणटा तो केवळ एम्प्लॉई जाता, नोकर. ही भावना किंवा ही जाणीव भालचंद्र बाब गांवकार हांणी सदांच आपल्या मनांत दवरल्या. ताका साहित्याचो आदार मेळिल्ल्यान ते तांचे स्वभावाक
एक वेगळे डायमेन्शन आयला. त्यांच्या स्वभावाक एक वेगळो पागूर फुटला आणि तातूंतल्यान ही साहित्याची निर्मिती जाल्या. आता ताणें म्हळें की हें पुस्तक येवपाक खूब वेळ जालो. गजाल खरी. सगळें कॅलेंडर जगाचें बदललां. अंदूय पावस केन्ना सुरू जातलो आमकां खबर ना. म्हणटकच केन्ना कितें येता म्हणटा तें कळना. आनी साहित्यिकाच्या बाबतींत अशें गीम पावस येता. गीम केन्ना सोंपत ना थोड्यांचो आनी पावस तर वर्सयभर चालूय आसता थोड्यांचो. अशें दोनूय तरां आसतात. म्हणटकच हातूंतल्यान एक मध्यमार्ग सोदून काडून आपल्या हांगांतल्या कलेचो आनी गुणाचो आस्वाद लोकांक दिवचो ह्या प्रयत्नांतल्यान भालचंद्र बाब गांवकार ही कामां करीत आयल्यात. नाजाल्यार हातूंतल्यान कोणाचें पोट भरता ना. हांव कोंकणी पुस्तक म्हणून म्हणना. आमच्या देशांतल्या साहित्यिकांची पसून थोडे साहित्यीक कोणेंय सोडले जाल्यार बरोवन कोणाचें पोट भरना. कोण तरी खंय तरी नोकरी करता, डेप्युटी कलेक्टर आसता आनी त्याच बरोबर बरयताय. घडये ताची येणावळ इल्लीशी वाडटा. पूण तातूंतल्यान पोट भरना. आनी पोट भरनाशिल्लो उद्योग करूंक कोण वचना. कित्याक करपाचो तो? पूण जांकां दिसता की आपले कडल्यान कितेंय बरें घडचें, समाजाची सेवा घडची म्हणून ते लोक हीं कामां हातांत घेतात. आनी तातूंतलो एक भालचंद्र बाब गांवकार. हातूंत हांवें सांगलें तशें दोगां पोगांचेर बुडयो आसात. दुसरें पत्रकारिता आनी साहित्य ही दोगूय जुळी भावना जाल्ली आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणजे हें आमच्या दोशांचेर भाश्य आसा. म्हणजे हें केवळ कल्पनेंतलें साहित्य न्हय. हें सरभोंवतणचो अनुभव घेवन, समाजाचो अनुभव घेवन ताजो जो अर्क आसा त्या अनुभवाचो अर्क तो विचारांतल्यान हांगा आयिल्लो आसा. विचार आसा. साहित्यांत विचार आसताच अशें ना. आंबे बरें पिकिल्ले दिसले आनी ताजेर जर हांवें एक कविता केली जाल्यार तातूंत विचार असो कांय आसतलो अशें ना. वर्णन आसतलें बरें, वाचूंकय घडये बरें दिसतलें, पूण तातूंत विचार आसचो ना. म्हणजे ह्या साहित्यांत त्या बाकीच्या सगळ्या कलां बरोबरच विचार आसा आनी तो विचार म्हत्वाचो. फक्त दोन देखी सांगता, चड न्ही. एक देख आसा ती तांची एक निबंध हातूंत आसा तो आज्याचेर आसा. आज्याचेर आनी आजो प्रगत विचारांचो. शिकोवंक नाशिल्लो तो तोच. शिक्षण नासतना पसून विचार इतले प्रगत की आयच्या काळाच्या नदरेन पसून तो फुडें आशिल्लो अशें म्हणूंक जाय. आतां हे प्रगत विचार आमच्या गोंयकार समाजांतल्यान कुशीक कित्याक पडटा? जातपात नाका, धर्मभेद नाका, झगडी नाका, बरे भशेन रावया. हो विचार फुडें वचचे ऐवजी म्हज्या स्वार्था खातीर कितें जाय तें कर ही प्रवृत्ती आमच्यान कित्याक वाडटा? हे आज्याची जी खबर हातूंत आसा तातूंत तो आमचे परस प्रगत विचारांचो अशें म्हणूंक येता. आनी शिक्षण नाशिल्लो मनीस इतले प्रगत विचारांचो आसप हें खरें भाग्याचें लक्षण. ताज्या पुतांचें, धुवांचें आनी नातरांचें. वायट कितें दिसता, वाचतकच वायट दिसता. वाचतना बरें दिसता पूण वाचतकच विचार करतकच वायट दिसता की आमी वयर पावले नात तें वाचून, आमी सकयल देंवल्यात. हो आजो आमचे परस 50 वर्सां फुडें आशिल्लो भालचंद्र बाबालो. आमी आज स्वताक खूब सिविलायज्ड म्हणून समजतात. आमी तरेतरेची साधनां वापरतात, मोबायल फोन धरून आनी लॅपटॉप धरून आनी कितें जायतें. पूण
विचाराच्या नदरेन तो आमचे परस 50 वर्सां फुडें आशिल्लो. म्हणल्यार आमी फाटीं कित्याक पडटात हो विचार मनशाचे तकलेंत येता. जर शाळेंत वचूंक नाशिल्लो आमचो पुर्वज विचाराच्या नदरेन इतलो फुडें आशिल्लो, सुदारणेच्या दृश्टीन इतलो फुडें आशिल्लो, जाल्यार आमी आज फाटीं कित्याक पडटात हो विचार करूंक लायता. तो निबंध जो भितर आसा तो हो विचार करूंक लायता. बरें, ताजे बाबतींत तें कशें घडलें हाचोय अभ्यास करपाची गरज आसा. तो कांय पुस्तकां वाचून घडूंक ना, कारण शिक्षण नाशिल्लें. पूण हो शिक्षण नाशिल्लो मनीस इतले फुडारिल्ल्या विचारांचो जालो कसो, कितें तरी कारण आसूंक जाय ताका. तें सोदपाचें कर्तव्य आमचें. आनी तें सोदलें जाल्यारूच आमकां कळटलें की समाज, गोंयकार समाज सुदारतलो, भारतीय समाज सुदारतलो जाल्यार कितें करपाची गरज आसा, कसले विचार बाळगोवपाची गरज आसा. जो मनीस शाळेंत गेलोच ना तो मनीस पसून खूब बरे विचार दिवंक शकता, खूब बरें वर्तन करूंक शकता आनी खूब बरी देख आमच्या समाजाक दिवंक शकता. हो विचार तातूंतल्यान मेळटा. मागीर दुसरो आनीक एक निबंध आसा अनुकरणाचेर. कॉपी पळय मारतात आमी एकमेकाची, ताजेर आसा. हांव फक्त दोनूच सॅम्पलां घेता, कित्याक आनी बाकीचे घेत जाल्यार खूब वेळ लागतलो. पूण हें दाखयतात आमच्या आंगांतली दुबळेपणां. ह्या निबंधांनी म्हाका चडशें दिसलें तें सेल्फ क्रिटिसिजम. म्हणजे ही टिका कोण सरकाराची वा मंत्र्याची वा आमदाराची न्हय, ही टिका आमच्या समाजाची. आमी खंय चुकतात म्हणून बालचंद्र बाब सांगना मजा दिती. ह्या बरोवपाची मजा अशी की आमी हांगा चुकतात हें वाक्य ते खंयच वापरना. ते फक्त काणी सांगिल्ले भशेन एक खबर सांगतात आनी फुडें वतात. तुवें लक्षांत धरून सोदून काडपाचें खंय आमी चुकतात. ही कळाशी लेखकाची आनी ती कळाशी आमकां ह्या निबंधांनी मेळटा. हे निबंध पळयत जाल्यार ह्या निबंधांत जायत्यो गजाली आसात. ह्या निबंधांत साहित्यीक गुण आसात, ह्या निबंधांत विचार आसात, ह्या निबंधांत फुडें वचपाची दिशा आसा, ह्या निबंधांत कितलेशें आसा. आनी ते नदरेन हें साहित्य ह्या नदरेन खूब म्हत्वाचें. कारण खूब फाटीं कितें आसता, एक कथा संग्रहच आसता, फक्त कथाच मेळटात. एक कादंबरीच आसता, तातूंत एक कथानक मेळटा. पूण ह्या पुस्तकांतल्यान मनशाचे जे वेगळे वेगळे स्वभाव आसात आनी त्या स्वभावाक लागून ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली घडटात ताची उदाहरणां हांगा मेळटात आनी जी आमकां समाजांत फाटल्या पावलाक दिश्टी पडटात. म्हणजे ही फॅब्रिकेट केल्ली न्ही. कथा बरयतना केन्ना केन्ना आमी कल्पना करतात आनी कल्पनेंतल्यान एक कथा कादंबरी रचतात. हें तशें न्हय. हें सरभोंवतणी जें दिश्टी पडटा, जें अनुभवाक येता तें निबंधाच्या रुपान ह्या पुस्तकांत आयिल्लें आसा. आनीक म्हजे नदरेन वाचन करपाक तर बरेंच लागता, गोड लागता वाचतना. ओगवती भास आसा आनीक नवें कितें कितें मेळटा. भालचंद्र बाबान जे स्वताचे अनुभव आसात, दुसऱ्यांचे अनुभव आसात, तातूंतल्यान जें कितें घडलां तें मेळटा. पूण ताच्याच बरोबर मनीस फुडें वता काय फाटीं वता हाजी जाप हातूंत मेळटा. आतां हांव मनीस म्हणटना म्हजे दोळे मुखार आसा तो गोंयकार. सगळे मनीस म्हणना. दुसऱ्या देशांतली परिस्थिती वेगळी आसत, दुसऱ्या राज्यांतली परिस्थिती घडये वेगळी आसा. पूण आमी आमचो वाठार जर लक्षांत घेतलो जाल्यार आमी फुडें वतात काय आमी फाटीं सरतात हाची जाप हें पुस्तक दिता.
आमी मनीस म्हणून सुदारतात काय आमी फाटीं पडटात हाची जाप हें पुस्तक दिता आनी हें म्हत्वाचें. समाजाच्या नदरेन विचार केलो जाल्यार हे हातूंत मनरिजवणूय आसा. ड्राय विचार न्हय वाचतना वाचन दिसता, कारण तें बरयलांच अशे कलात्मक रितीन की तुका वाचन दिसता. ल्हान ल्हान प्रकार आसा आनी ते वाचतकच विचार करचो पडटा हें अशें कित्याक घडलां हें म्हत्वाचें. जें पुस्तक आमी वाचतात आनी काडून आरमारीत दवरतात तें बाबुराव अर्नाळकराले रहस्यकथा. हे रहस्यकथा न्हय, हें वाचतकच विचार करचो पडटा की मनीस असो कित्याक वागता किंवा हो अमकोच मनीस असो कित्याक वागलो आनी अशें घडूंक जायना जाल्यार कितें करूंक जाय हो विचार हें पुस्तक करूंक लायता. हें ताजें खूब मोठें म्हत्व. तातूंत कला आसाच बालचंद बाबाली, तातूंत कितल्योश्यो म्हणी येतात, कितलींशीं नवीं उतरां येतात, बरोवपाची कला कशी आसची म्हणटा ती कळटा ओगवती. हें सगळें आसाच, हे सगळे गूण. पूण ताज्याय परस म्हत्वाचो गूण म्हणटा तो असो की हें पुस्तक आमकां हांसत खेळत विचार करूंक लायता. जो जो इशू बालचंद बाबान घेतला तो त्या इशूचेर आमकां विचार करूंक लायता. हें अमकेंच अशें घडलें, कित्याक घडलें, कोणाचें चुकलें, खंय चुकलें हो विचार करूंक लायतात. आनी आज आमच्या गोंयकार समाजाक विचार करूंक लावपाची खूब गरज आसा. ताका सोऱ्याची गरज आसा ती भागताच, ताका चिकन मटणाची गरज आसा ती बी बाजारांतल्यान भागता. फक्त एक गरज व्हडलीशी भागना ती ही, कारण ही संवय आमकां हळू हळू उणी जायत गेल्ली दिश्टी पडटा समाजांत. आज पुस्तकां परस भुरग्याच्या हातांत मोबायल चड दिश्टी पडटलो आनी जें कितें हातूंत मेळटा तें मोबायलांत केन्नाच मेळचें ना. आतां दुसरोय आर्ग्युमेंट कोणाच्यानय करूं येता, जें मोबायलांत मेळटा तें हातूंत मेळचें ना, तेंय खरें. पूण गरज खंयची आसा आमकां? गरज अन्नाची काय गरज सोऱ्याची? आनी गरज जर अन्नाची आसा आनी तें अन्न जर आमकां हातूंत मेळटा, समाजाक थोडेशें शाणेपण शिकोवपाची, जाल्यार तें ह्या पुस्तकाचें वटपण. हांव तुमकां प्रत्येका कडेन मागन, ल्हान ल्हान निबंद आसात, वाचपाक कठीण जायना, भास गोड आनी सोंपी आसा. पूण हें वाचतकच म्हत्वाचें म्हणटा तें तुका विचार करूंक लायता. फकत मनरिजवण करना. आसता खुबशें साहित्य आसता जें बरी मनरिजवण करता, तुका वाचतना आनंद दिसता आनी वाचतकच तूं आरमारीक दवरतकच विसरता. ह्या संग्रहांत जें आसा तें विसरपा सारकें न्हय. आनी बारीक नदरेन पळयल्यार हें फक्त मनरिजवणेचें साधन न्हय. वेळ काडपा खातीर वा वेळ पासर करपा खातीर कितेंय तरी वाचूंक जाय म्हणून वाचया अशें हें पुस्तक न्हय. हें वाचूंक जाय समाजाचे उदरगती खातीर, समाजाची अख्ख्या गोंयकार समाजाचे उदरगती खातीर. कारण बालचंद बाबान एकय तीख शब्द वापरनासतना, एकय कोडू शब्द वापरनासतना लोकांक सारकें दाखयलां तांची दोंगां आनी पोंगां. खंय आमी चुकतात आनी ही एक कला आसता. एक मनीस धडधडीत गाळ मारून सांगता तुका की अमूक करनाका म्हणून, पूण गाळ मारनासतना तूं हें चुकत तें चुकता हें सांगप ही एक कला. आनी ती कला बालचंद बाबा कडेन आसा, जी ताणें साहित्याचे वेगळे वेगळे प्रकार हाताळून वापरले. देखून ह्या पुस्तकाक वाचप्यांनी येवकार तर दिवपूच जाय म्हजे नदरेन. पूण हो जो प्रकार आसा तोय बी आमच्या नव्या लेखकांनी
केळोवपाची गरज आसा आनी हो खूब बरो प्रकार जो तुजेर ताण घालना वो तुका वाचपाक दिसांचे दीस लागतात अशेंय ना तूं 2-3 निबंद वाच दवर आनी उरिल्ले फाल्यां वाच पूण वाचता तेन्ना तुका विचार करूंक लायता हें ह्या पुस्तकाचें म्हत्व आनी त्या खातीर हांव भालचंद्र बाब गांवकार आमकां परबीं दिता आनी तुमी सगळ्यांनी हें बरे भशेन आयकलें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. खूप खूप देव बरें करूं उदय बाब. खूब सुंदर उतरांनी तुम्ही तुमचे उलोवप केले. ह्या पुस्तकाची साबार तासां आमच्या मुखार तुम्ही मांडली म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. इश्टानो, आपलो मोलादीक वेळ दिवन आयज ह्या कार्यावळीक उपस्थित राविल्ल्या खातीर हांव आमच्या सगळ्या मानेस्तांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यावळीची याद म्हणून तांकां आमी एक ल्हानशी भेटवस्तू ह्या वेळार भेटयतात. हांव मागतां लेखक भालचंद्र बाब गांवकारांचे लागीं तांणी आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोमानेस उदय बाब भेंब्रे हांकां भेटवस्तू भेटोवची. तशेंच फुडले सुवातेर कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोमानेस देविदास बाब कदम हांकांय बी भेटवस्तू भेटोवची. ह्या पुस्तकाचेर सुंदर अशें उलोवप करपी डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी हांकांय बी ह्या वेळार भेटवस्तू भेटोवची. तशेंच हें पुस्तक जाणी आमच्या मेरेन हाडलां तें म्हणल्यार संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भोमानेस दिनेश बाब मणेरकार हांकांय बी एक भेटवस्तू भेटोवची. आनी मनोहर बाबाली एक कविता म्हाका याद जाता. ते म्हणटाले, बुट्टा बुट्टा तांबडो जावन सुर्यान म्हणलें, हांवें दिल्ल्या दिसाचें तुवें कितें केलें. आयज जेन्ना हांव न्हिदतलो तेन्ना म्हाका एक जाप मेळटली की भालचंद सराच्या हातांतल्यान म्हाकाय ही कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें म्हणून एक भेटवस्तू सराक भेटयली. ही फुडल्या सुवातेर सरा कडल्यान एक भेटवस्तू. देव बरें करूं. कार्यावळीच्या शेवटाक आमी पावल्यात. फुडल्या सुवातेर मागता आकाश बाब गांवकार हांच्या लागीं तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. देव बरें करूं. रजत, जेन्ना कार्यावळ थारली म्हळ्यार दीस जेन्ना थारलो की 13 एप्रिलाक आमी लोकार्पण सुवाळो करतात म्हणून, तेन्ना पप्पाक सगळ्यात पयलीं एक गजाल विचारली हांवें, अध्यक्ष कोण काय म्हणून. तेन्ना पप्पान म्हाका जाप दिली, उदय भेंब्रेक आमी अध्यक्ष म्हणून हाडटात म्हणून. आनी म्हागेलो दुसरो प्रश्न तांकां रोखडोच, उदय सराक जर तुमी हांगा हाडटा ते येतले इतले पयस जाल्यार पप्पान म्हाका सांगलें, एक सकारात्मक जाप दिली, ताणी येता म्हणून सांगला म्हणून. तर सर, इतले पयस तुमी मुजरत हांगा आयले आनी येवन पुस्तकाचे बरें तुमी उलयलेत, ताचेच बरोबर तुमचे जे विचार आसात ते आमचे मुखार मांडले आनी जे खोलायेन जे फिलॉसॉफिकल विचार आसात, समाजाक आदर्श असे विचार आसात ते आमचे मुखार मांडले. ताका लागून सर चडांत चड आमी तुमचे उपकारी आसात. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटात सर. तशेंच जेन्ना चीफ गेस्ट कोण आसतलो, म्हाका याद जाता जेन्ना कोरू आमचें फंक्शन जाल्लें तेन्ना पप्पाक सांगिल्लें हांवें की फुडल्या वर्सा आमी कदम सराक जेन्ना पुस्तक येतलें फुडल्या वर्सा वा ताजे फुडल्या वर्सा तेन्ना कदम सराक आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडुया म्हणून. म्हाका ते पप्पाक याद आशिल्लें काय खबर ना. हांव घरा पावचे पयलीं काय खुबशे फावटी म्हाका कमीत कमी 8-9 वर्सां जातात घरा पावता म्हणल्यार सगळीं कामां सोंपून. तेन्ना म्हाका पप्पान सांगलें चीफ गेस्ट आपणे थारयला आनी ताका सांगलाय बी आनी ती येताय बी म्हणून. हांवें कोण काय विचारल्यार पप्पाली स्पश्टपणान जाप आयली, कदम सर म्हणून. जर तुमी हांगा आयले आनी एक गजाल म्हाका कदम सर कित्याक जाय आशिल्लें तेवूय सांगता हांगा उपकार आठयतना. कदम सर जेन्ना उलयतात तेन्ना ते सगळ्या ऑडियन्साक घेवन उलयतात. ही तांची एक खाशेलपण तांचें. ते कोणाकूच थंय इग्नोर करनात. म्हळ्यार सांगपाचो अर्थ म्हळ्यार सगळ्यांक ते घेतात वांगडा, एका ल्हारान ते सगळ्यांक वांगडा व्हरतात, सगळ्यांक आकर्शीत करतात. आनी ताका लागून खास करून जे युवा आसात तांकां तांचें भाशण खूब फावटी आवडटा. ताका लागून सर तुमी अशेंच तरेचे भाशणूय केले, वेगवेगळी उदाहरणां दिली, पुराण ते धरून आयची साहित्य मेरेन तुमी वेगवेगळी आमकां उदाहरणां दिली, वेगवेगळ्या गजालींचे बद्दल आमकां म्हायती दिली. ताका लागून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. तेच तरेन आमचे पूर्णा सर, तांणी म्हाका दिसता पुस्तकाचेर एक 30 ते 40 मिनटां तातूंत कितें कितें गूण आसात, कशे तरेन ते वेगळे आसा, खोलायेन पुस्तकाचो अभ्यास करून एक पेपर सादरीकरण म्हणल्यार प्रपत्र सादर केल्ले वरी तांणी वेवस्थीत आनी लोकांक बेजार हाडिनासतना एक तांची एक वेगळी एक मिश्कील शैली आसा. ते लोकांक बेजार हाडपाक दिनात, लोकांक न्हीद येवपाक दिनात. अशे पद्दतीन एक अभ्यासात्मक उलोवप ताणें हांगा केलें. ताका लागून सर आमी तुमचे उपकारी आसात. आनी अशें म्हणटात की घरच्याचे उपकार केन्ना दाटयनात. रजत हो आमचो घरचो सांगपाचें म्हणल्यार.
म्हजो बरो इश्ट म्हजो भाव तुमी हांगा बेस बरे तरेन सुत्र सांबाळ्ळी बेस बरे तरेन कार्यावळ मुखार व्हेली ताका लागून आमी तुजे उपकारी आसा तेच तरेन हांगा नाना भेरे आशिल्ले ह्या संस्थेचे मुखेली तांणी आमकां हो हॉल प्रोवायड करून दिलो ताका लागून आमी तांचे उपकारी आसा तेच तरेन हांगा खास करून सगळी सोय हांगा करपा खातीर आमकां सगळी वेवस्था करपा खातीर अंकिता आनी विजयन काकान खूब मदत केली ताका लागून तांचे आमी उपकारी आसात तेच तरेन आमकां सुरबूस बटाटवाडे भजी आनी च्या अंकिता हॉटेलान हांगा आमकां करून दिली ताका लागून तांचे आमी उपकारी आसात आनी शेवटाक जांचे शिवाय ही कार्यावळ मुखार वचपाक शकनाशिल्ले ते म्हळ्यार तुमी सगळे प्रेक्षक तुमी हांगा येवन ही कार्यावळ सोंपयली बेस बरे तरेन कार्यावळ हांगा जाली ताका लागून आमी तुमचे सगळ्यांचे उपकारी आसात हांव तुमचे सगळ्यांचे उपकार हटयतां आनी ते फक्त म्हजे वटेन न्ही म्हज्या घरच्यांचे वटेन न्ही जाल्यार संजना पब्लिकेशनाचे वटेन ताका लागून म्हाका फाटल्यानच्यान सिग्नल येतात की एकटो कोण तरी उरला म्हणून ते तांचेच फंक्शन आसा तांच्या फंक्शनाचे हांव हांगा उपकार हटयतां तांचे वतीन हांव उपकार हटयतां तांचे आमी उपकारी आसाच ते घरचे तांचेच फंक्शन सो तांचे आमी उपकार हटोवपाक शकनात ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें जाहीर करता इश्टानो आनी मित्रांनो फाटल्यान आमी पुस्तकां विक्रेक दवरल्यात आयज जें पुस्तक प्रकाशीत जालां लायो आनी काटमुयो ताचे दर 300 रुपया आसा आनी कुशीक जी पुस्तकां दवरल्यात ती बालचंद्र गांवकार हांची पयलीं प्रकाशीत जाल्ली पुस्तकां ती एक्झिबिशनाक दवरल्यात तरी पूण ती तुमकां जाय जाल्यार तुमी ती व्हरूं येतात देव बरें करूं